Bra, 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 bra. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. अर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां परतूक सवेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता हांगा आसलेल्या सगळ्या भाव भयणां पासतूय तुका आर्गायता तांकां तुवें स्वत उडापे केला आनी स्वतूच तांकां स्वतंत्र करता म्हणून तुका आमी आर्गायता थंय तुका आर्गायता जेजूस तूं सांगताय दोगां तिगां म्हणजे तूं हाजीर आसा हे वेळार तूं हाजीर आसा आमची ऑलरेडी तुवें मागणी आयकल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू थंय सोम्या आनीकूय जायती भाव भयण आसा ती येवपाची आसा येयलेली आसा ती देवाचें उतर आयकता तांकांय सोम्या तुवें ऑलरेडी तेंचे कितें प्रॉब्लम आसा ते सगळे तुवें सुटावे केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला आमेन आमेन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 कशी आहा सगळीं आशिर्वादीत ब्लेस थँक्यू जिजस आमी सगळे ब्लेस न्हू ताका लागून आमी हांगासर आहा ब्लेस जायते भाव भयणांक आपुणे आसले पूण ती तांकां आपुणे आसले पूण ती येवंक ना पूण ती हाजीर आसा सगळीं हांगर म्हणून आर्गां दिवया आनी नेक्स्ट डेटाक जायतो लोक हांगासर येता सगळे कोदेली फूल जाल्या म्हणून आर्गां दिवया आमी न्हू थँक्यू जिजस हालेलुया हालेलुया सकाळचें आमी शिकता न्हू देवाचें उतर आमचें मन नवसरता न्हू मनाची नवसरणी जाता न्हू आनी आमी कितें नें शिकता न्हू ताका लागून आमी कितें जाता रिट्रीटांक बीन कित्याक वचोंक जाय आमकां आमी थंय वचोन दुसरें नें शिकता आमकां घरा बसून मेळटलें आसलें देवाचें उतर ना न्हू घरा बसून कितें जाता डिस्टर्ब जाता न्हू मागीर भुरगीं येता कितें जाता आनी मागीर आयकोंकूय मेळना कांय ना न्हू हांव कितें जाता एकदां बसली देवाच्या उतराक हांगर येयली देवाचें उतर आमकां चवगान मेळटा तसलें आमकां देवाचें उतर घरा बसून मेळना न्हू ताका लागून हांगर येवन देवाचें उतर आयकता आमकां मागीर हांगा टेस्टिमनी आयकता कितें जाता आमकां मागीर दुसरे कडेन वचोन तें प्रीच करूंक मेळटा कोणाक सांगपाक मेळटा न्हू मागीर आनी देवाच्या उतरान ती मागीर सेट फ्री जाता न्हू सुटका मेळटा न्हू आमकां ताका लागून आमी येवंक जाय हांगासर आनी आमी येयली म्हणून जायना आमी एका म्हयन्याकूच रावंक खोळना थोडी कितें करता आतां एक म्हयनो केन्ना येतलो आनी आपूण रिट्रीटाक वयतलो आमी घरा कडेन आसतना कितें करूंक जाय मोबायलान घालून आयकूंक जाय देवाचें उतर तेन्ना आमचो आत्मो कितें जाता वाडटा आमच्या आत्म्याची वाड जाता आमच्या आनी मनाची आमच्या नवसुणी जाता मागीर मनान आमच्या कसली वायट चिंतनां बीन येयना कित्याक आमी दीस रात कितें करता देवाचें उतर खाता पियेता न्हू आनी मागीर घरा गेली म्हणून कितें जाता आमकां मागीर ब्रेक पडटा न्हू ब्रेक पडलो म्हणून कितें जाता मागीर आमकां मागीर तो येता न्हू मागीर रोखडोच येता पळय तो ताका लागून जॉन 8:32 कितें म्हणटा 31:32 तुमी म्हणटा रिगोवन राहा देवाच्या उतरान म्हणटा तेन्ना रिगोवन रावतली देवाच्या उतरान आनी तुमकां सोत म्हणटा कोण येता देवाचें उतर तुमकां कोण येतलें आनी तेच तुमकां स्वतंत्र करतलें म्हणटा सुटका दितलें म्हणटा देवाचें उतरूच आमकां ताका लागून रिगोवन राहा म्हणटा तो आमकां आमी कितें करता एका म्हयन्यानूच आमी आयकता देवाचें उतर न्हू तो आमचो आत्मो जातलो ना न्हू आमकां परत मागीर ते एका म्हयन्यान येता म्हणसर आमकां कितलें मागीर टेस्टींग येता न्हू कित्याक आमी रिगोवन रावना देवाच्या उतरान ताका लागून आमकां देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाची चड गरज आसा सारकी कित्याक जी कोण देवाच्या उतरान शिकता न्हू देवाचें उतर शिकता न्हू तांकां कितलें टेस्टींग येता देवाचें उतर शिकता तेन्ना आतां तुमी म्हणटले कितें जाणा देवाचें शिकतना आवय आमकां कितले त्रास जाता ना सिस्टर म्हणटली तुमी तुमकां सांगूंक बरें म्हणटली कित्याक देवाचें उतर तुमी शिकतना तुमकां त्रास तर येयना जाल्यार तुमी फुडल्या लेवलाक पावचे नात देवाचें उतर कितें तें तुका त्रास येतलेच देवाच्या उतरान जो कोण जेजूक तो तागणे येयल्यो जाल्यार आमकां येवच्यो ना येतल्योच न्हू आमी मनशां न्हू जेजू भशेन ताका लागून तो देवाचो पूत तेजे कडेन जातालें पळय त्या उंड्याचे ताका सांगलें फातराचे उंडे कर म्हणून तो देव न्हू तेजे कडेन जाय नासलें करूंक तेजे कडेन तेणी करूंक ना 5,000 दोन नुस्तें आनी 5,000 उडे आसा तेन्ना तेणी करूंक ना इतल्या लोकांक जेवण 5,000 लोक बेस आसलो न्हू तेजे कडेन जातालें पूण ताणी कितें जालें तेणी आमकां शिकयलें तुमकां तेन्ना तागण्यो येता कितें जाता तुमकां टेस्टींग येता तेन्ना तुमी कितें करूंक जाय कांय जाण उतर बाळगून दवरूंक जाय ते तुज्या तागणे येयले म्हणून ते तुज्या तोंडांसून भायर सरतले जेजून कितें केल्लें तेणी राव बापाक विचारता आपूण हेचे उंडे करूंक जाता गेलो तो
ना न्हू तो विचारूंक वचोंक ना कोणाक. तेणी कितें केलें, तेणी आपल्या काळजान जे उतर बाळगले ते उलयले न्हू. बरयलेले आसा म्हण ह्या उंड्या वरवींच मनीस जियेना. बरयल्लें आसा न्हू म्हटलें न्हू तेणी, तेणी बेश्टे उलयले. बरयलें आसा म्हटलें, आमी तयात म्हणूंक जाय. बरयलेलें आसा. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या. जातली जाल्या न्हू. हें आमकां दिलोलो आसा रिपोर्ट न्हू. आमी उलयच ना, तो आमी उलोवंक जाय. जेजून कशें उलयलें ताका लागून आमकां तो काळजान आमच्या बाळगून दवर म्हणटा देवाचें उतर. तुका कितें टॅस्टींग येयलें, कितें येयलें जाल्यार तुवें पाटा करून त्या उतराक जाप दिवंक जायी. तुका कितें येयलें जाल्यार, कोणी तुका कितें म्हटलें, आमी ओगी रावली रडटली आनी घरा वचोन कॅन्सील करूंक जाय न्हू. जेजूच्या नांवान हें म्हाका न्हू, हें कॅन्सील जेजूच्या नांवान म्हणटा तेन्ना कितें जातलें, तें कॅन्सीलूच जातलें न्हू. आमी तर तेंच तर कोणी म्हटलेलें कितें, आमी तर घेवन येयलीं घरा कडेन. सगळे वाटेक आमकां सयतान सांगतलो न्हू, तुका कित्याकूच म्हटलें. आनी मागीर घरा येवन आमी तेंच चिंत्तलीं न्हू. त्या वाटेचें आमी तर तें चिंतिना, देवाचें उतर तर चिंतीत तर आमची नवसून जातली न्हू. आमकां तें कितें म्हटलां तें लागचें ना. आमी केन्ना कितें करता, घेवन बसता न्हू. बसना, कोणी कितें म्हटलें म्हणटकूच हांव आन्याचें इतलें केल्लें, हांव आन्याका इतली पावलेली, हेणी म्हाका हें म्हटलें, कित्याकूच म्हटलें म्हाका इतलें तें म्हाजें क्लोज आसलें सारकें म्हणिना. म्हणटा न्हू, कित्याक आमची मनाची नवसुणी जावंक ना. जेन्ना आमी मनाची नवसुणी करतली, देवाचें उतर शिकतली, तेन्ना आमी कितें म्हणटलीं, हें म्हाका लागना म्हणून कितें म्हणटा तें, हांव जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाका कांय लागना म्हणटा तेन्ना आमची मनाची नवसुणी जाल्या म्हणून कळटा आमची. आनी मनाची नवसुणी जावंक ना न्हू आमी जाल्यार आमी तेंच उलयतलीं आनी परते रात दीस तेंच गवळयतलीं. मागीर सकाळ उठून कितें म्हणटलीं आमी, रातभर म्हणीत जाल्यार आवय आंगर दुखता, तकली फोडटा, फाट दुखता, कित्याक आमी तेंच उतर नियाळीत आहा. त्या वाटेचें आमी देवाचें उतर नियाळ जाल्यार आमकां सुटका पे कोणी न्हू. ताका लागून देव आमकां कितें सांगता, देवाच्या उतरान रिगोवन राव म्हणटा आमकां. कित्याक सांगता तो रिगोवन राव म्हणटा देवाच्या उतरान, असली टॅस्टिंगां येयलीं, असलें आमकां कितें येयलें जाल्यार आमी तेचेर जैत व्हरतलीं. व्हरची ना आमी, व्हरतलीं. ताका लागून आमकां हांगासर बरो सहयोग आहा सारको देवाचें उतर शिकोवच्याक. ह्यो प्लॅटफॉर्म कितें, हांगर देवाचें उतर शिकोवन तुमी वचोन देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तुमकां हांगासर कितें करता, शीस करता तयार. म्हणजे एकट्याक तुमकां वचोन हांगा तर तुमी शिका देवाचें उतर आनी तुमच्या हितूर घाला मनान, हितूर घाला बरोया, नोट बरोया आनी तें वचोन तुमच्या गांवांनी, तुमच्या घरांनी तें शिकोया. हांगूर हो प्लॅटफॉर्म असलो, म्हणजे हो प्लॅटफॉर्म तुमी शिकपाची आनी दुसऱ्यांक शिकोवपाची हो प्लॅटफॉर्म. आनी बाकीच्यां कडेन तुमी पयला न्हू, पास्टरूच प्रे करता, सगळें करता न्हू, हय शिकयता तुमकां मागणें कर आनी तुमी दुसऱ्यांचें प्रे कर म्हणटा ना न्हू. हो प्लॅटफॉर्म तसलो देवाचें उतर हांगा शिकपाचें आनी तुमी वचोन दुसऱ्यांक शिकोवपाचें आनी तुमी हांगरूय येवन मागीर प्रीच करपाचें. कित्याक असलो प्लॅटफॉर्म हो देवान आमकां सगल्यांक हो एनॉयटींग दिलेलें आसा. एकट्याकूच दिवंक ना, सगल्यांक दिलेलें आसा आमकां. आमी कितें करता, आमी उलयता आनी आमी घेता तें आमचेर आसा, दोन एकल्याचेर. आमी आज पळोवया जॉयल 2:28 इंग्लिशीन आहा आनी 3:1 आमचें जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्ना आमी कशीं जाता आनी कितें जाता तें पळोवया आमी. 3:1 कोंकणीन 3:1 आनी इंग्लिशीन 2:28. हे उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. पळय, सगळ्या मनशा कुळाचेर म्हणटा. सगळे मनशा कुळ म्हणजे सगळीं आमी येयलीं न्हू. सगळ्या मनशा कुळाचेर म्हणटा हांव म्हजो आत्मो धाडटलो. बापाचो आत्मो जेजू स्वर्गार वयता आनी आमकां एक शराची दिता न्हू. तो पवित्र आत्मो आमच्या सगळ्या सांगाताक आसतलो आनी तो आमकां सगळें शिकयतलो. आमकां कितें उगडापें ना तें आमकां शिकयतलो. मागीर फुडें पळय, तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो संदेश दितली. पळय केन्ना दितली म्हणटा, तुमचे पूत धुवो संदेश केन्ना येतली, जेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना संदेश दितली. जेन्ना आमी पळय आतां अशीं आसा तशीं न्हू, आनी जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो येता न्हू तेन्ना आमी कितें जातली, बोल्ड जाता सारकी. पळोवंक ना तुमी, जेन्ना तुमी अस्कोत कशी आसता आनी जेन्ना तुमी देवाचें उतर शिकता आनी तुमचेर पवित्र आत्मो येता तेन्ना आमी कितें जाता, नवी जाता न्हू.
पवित्र आत्मो येयलो म्हणटकू आमी वचोन मागीर दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक शकता आनी तो पवित्र आत्मो आमचे येयलो म्हणून कितें जाता आमकां सारको उत्साहमूय करता भितरल्यान सारको वच तेंगे देवाचें उतर दी तेका देवाचें उतर दी तूं देवाचें उतर शिकय तेका अशें म्हणून जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्नाच ह्यो आमचें उत्साहमोल जाता आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्या जिवितान उत्साहमोल जायना आमी कितें म्हणटलीं म्हाकाच मेवला पवित्र आत्मो मरे हांवच म्हाज्याच घराब्याक आनी म्हाकाच पुरो दुसऱ्यांक दिवच्यो न्हू ही आपसोरती न्हू जेन्ना पवित्र आत्मो येता तुजेर तेन्ना तूं अहें बसोन रावचें ना तूं वयतलें हिंगीर वयतलें थिंगीर वयतलें आनी देवाचें उतर तेका देवाचें म्हाजें टेस्टिमनी सांगतलें जाल्यार आनी कितें तरी सांगतलें तूं वचोन कित्याक तो पवित्र आत्मो तुका उत्साहमूय करता तुज्या भितर तूं बसोनाका हांगासर उठ म्हणटलो देवाचें उतर तेका दी केन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्नाच ह्यो सगळ्यो तुज्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो जेन्ना शीस भियारलेले ते जाणा पेंटिकॉस्टा दिसा शीस भियारले न्हू तेन्ना सायबीन मागीर कितें केलें तांकां एकठांय हाडलें न्हू भिरांती नासलें तेन्ना कितें जालें ते मागीर पवित्र आत्मो येयलो तेंचेर तेन्ना ते ओगीच बसोन रावले घरा कडेन आपली फॅमिली आनी तेच घरा रावले हां ते गेले आनी उत्साहमय जाले न्हू तेंचो पवित्र आत्मो येना बरोबर ते बोल जाले सारके आनी वचोन देवाचें उतर दिवंक लागले तांकां टेस्टींग येवंक नासलें येयल्लें पूण आमकां येवचें ना येतलें टेस्टींग येयना जाल्यार तूं देवाचो पाटलावदार न्हू जेन्ना तो पाटलाव करता तांकां जोन एकल्याक टेस्टींग येता आपणाचेर आसा आपूण हांगा रावपाचो काय आपूण सोडून वचपाचें आवय जेन्ना तो पाटलाव करतालो इतले टेस्ट नाका म्हाका म्हणपाचो काय आपूण फुडें वचपाचो ते जोन एकल्याचेर दवरलेलें आसा सिसांचेर येयलो तो पवित्र आत्मो शीस कितें जालें बोल जालें न्हू नय नय भासो उलोवंक लागले हें करूंक लागले पूण आमकांय सगल्यांक एकूच तरेचें देणें ना सगल्यांक डिफरंट आसा सारकें एकट्याक गिफ्ट ऑफ टंग एकट्याक प्रीच करपाचें एकट्याक हें करपाचें प्रिचींग करपाचें कोणाक तें समजणी दिवपाचें खूब पासाचें देणें आमकां दिलेलें आसा जोन एकल्याचेर आसा आपूण कशें वापरतलो तें जेन्ना पवित्र आत्मो येतलोच तेन्नाच तुमकां ह्यो सगल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो तुमच्या जिवितान आनी पवित्र आत्मो तो ना जाल्यार आमी कळोंक जाय आमकां आमी पवित्र आत्म्यान भरोंक ना जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरता तेन्ना आमी अशीं रावची ना आमी वचोन कोणाक तरी देवाचें उतर दिली कोणाक तरी फोनार तरी देवाचें उतर दितली जाल्यार सांगतली तांकां तो पवित्र आत्मो कितें करता उत्साहमोल करता तुका सारको आनी जेन्ना पवित्र आत्मो देंवता तेन्ना आमी नवीस जाता सगळे आमचे पोरणे सगळे वयता आनी आमी नवीस जाता सारके आनी मागीर आमकां म्हणटा हांव पयलींचें ना मुगो आतां म्हाजेच भितर म्हाका कळटा चेंजिनेस आनी कोणी मागीर तुका विचारता तूं पयलींचें तुका कितें म्हटल्यार तुका लागना मुगो कितें पयलींचें न्हू मुगो तूं आतां अशें म्हणून कळटा तेन्ना कळटा आमी नवीस जाल्या कशी आत्म्यान नवी जाल्या आमी आमचे सगळेच नवें जाला 2 कोरिंथियन 5:17 म्हणटा न्हू आदले सगळे गेले म्हणटा तूं करी आतां तूं आमी केन्ना एकठांय जाता जेजू क्रिस्ता कडेन तेन्ना कितें जाता आमी नवी रचना जाता एकठांय म्हणजे कितें जेजू आनी हांव ग्राफ्टेड केलेलें आसता तुमी पयला न्हू एक ग्राफ्टेड करता झाड तें पयला न्हू एक खांदी कातरता इल्लीशान तितून भितर एक झाड भरता आनी मागीर बांदता न्हू तशी आमकां जेजू आनी आमी दोगांय आमकां एक केलेली आसा ती कोणी सेपरेट करूंक जाता ना न्हू कितलो व्हडलो कोणूय येवं जेजू कडसून सेपरेट करूंक जाता ना न्हू आतां पळय कितें कितें जाता सारकें घडटा सारकें सगल्या गांवांनी बीन कितें जेजू कडसून सेपरेट काडूंक सोदता म्हणून तेंच्या काळजान जो जेजू आसा तो कोण सेपरेट काडूंक शकता तुम्ही बायबल पिजूंक शकता तुम्ही हें करूंक शकता कितें घरांतल्यो मुर्त्यो सगळें काडूंक शकता पूण आमच्या काळजान जो जेजू आसा तो कोण काडूंक शकता ना न्हू तेका लागून आमी देवाचें उतर काळजान दवरूंक जाय आनी तें काळजान दवरलें मागीर कोणी येयलें कितें येयलें जाल्यार आमकां रुमान वचोन टॉयलेटान वचोन एक सीडी घालून गिफ्ट ऑफ टंग उलोवन आमकां हें मेळटा न्हू पे कोणी आमकां तेजें जैत व्हरोंक मेळटा न्हू आनी तें येयलेलें मागीर कोणी कितें केलेलें कितें जाता शांत जाता मागीर तुमी एग्जाम्पल करून पळोवया तुमकां कोणी येयलो कितें अगेन्स्ट येयलो कोण कितें तुमच्या बद्दल भडभडटा कितें करता जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय तुमी वचोंक जाय आनी रुमान वचोन जाल्यार खंयसर वचोन तुमी देवाचें उतर उलयत रावंक जाय आर्गां दिवंक जाय व्हडल्यान न्हू व्हडल्यान म्हणटा तेन्ना कितें जातलें
व्हडल्यान म्हणटा कितें जातलें तेन्ना आमकां उत्साह व्हडल्यान म्हणटा सगळे शेजारी डिस्टर्ब जातली न्हू घरांतलो लोक डिस्टर्ब जातलो आनी हें कितें पिछे जालां केदें व्हडल्यान घातलां आमकांय डिस्टर्ब आनी हें आमकां सांगूंक ना न्हू फॅमिलीतल्या लोकांक कोणाक आमकां डिस्टर्ब कर म्हूण सांगूंक ना आमकां कितें सांगलां मोग जेजू कित्याक येयल्लो मोग दिवंक येयल्लो न्हू जेजू झगडी करूंक येयल्लो जेजू म्हणजे मोगूच तो मोग आमी कसो वाडटली फकत मोगानूच केल्यारूच मोग केल्यारूच आमच्या जिवितांत तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकतली आमच्या जिवितांत तो मोग ना जाल्यार आमी मोग दिवंक शकना आमी तेंचो रागूच घेवन बसतली आनी केन्ना येता हो मोग आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा तुजे कडेन येयलो जाल्यार तूं मोगानूच तुजी उतरां अशी मोगाचीच उतरां तुजी आमकां म्हणिना येवचो ना म्हणिना तो तो येतलोच तो शेपटेवालो येतलोच तेन्ना आमी रोखडीच सिंदरान येवंक जाय चित्रां येवंक जाय हय 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 येनू आं येनू येनू आमी म्हणूंक जाय चित्रां येयली जाल्यार मागीर आमी रोखडीच चेंज करूंक जाय आमची उतरां तो आमच्या जिवितांत येता सगळ्यांच्या जिवितांत येता न्हू तो सगळ्यांच्या जिवितांत आसा तो आमी कशी कशी ताका आमी फायट करतली ते जोड एकल्याचेर दवरलेले आसा आनी पळोवया फुडें कितें म्हणटा तो पळयतात मग येयलो आमच्या दोळांचेर सगळे वाच परत सिस्टर फूल वाच ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो संदेश दितली पळय तुमच्यो धुवो आनी पूत तुमचे संदेश दितले म्हणटा केन्ना जेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्नाच आतां पळय तुका सांगलेलें आवय जर मागण्यांनी आसा जाल्यार आमच्यान कितें करूं येता आवय जर मागण्यांनी आसा जाल्यार भुरगीं ऑटोमॅटीक मागण्यांनी येता न्हू पळयलां न्हू तुमी सकाळी तो एलिस्टन येयल्लो सकाळी तो बाप परीस करता तेची आवय मागणें करताली आवय मागणें करता तेणी आयकलें व्हडल्यान सिडी घालताली न्हू तेणी आयकलें तो चेंज जालो पळय तशेंच आमच्या जिवितांत आमी तशेंच घरांत सिडी घातली भुरगीं आसता तेन्ना भुरगीं आयकता आनी भुरगीं ती तुमी म्हणटा भुरगीं मोबायलान खेळटा हें करता पूण ती मोबायलान खेळना पूण एक कान तेंचो देवाच्या उतराचेर आसता आनी ती देवाचें उतर आयकता ती ताका लागून आमी चडशे मागण्यांनी आसता ती कितें करूंक जाय सिडी घालूंक जाय देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ती भुरग्यांकूय मागीर चेंज जाता आनी ती म्हणटा पळय तुमच्यो पुतो धुवो संदेश परगडटली केन्ना जेन्ना तुमी तांकां देवाचें उतर शिकयताल्या देवाचें उतर तुमच्या कानांनी घालतल्या तेन्ना आनी तेंचेरूय मागीर तो पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना ती संदेश परगडटली म्हणटा म्हणजे देवाचें उतर दितली तुमची उतार पिरायेची स्वप्नां सोपनेतली पळय कितें तुमचे उतार पिरायेची जाणटी बिणटी आसा ती कितें करतली स्वप्नां कसली जेजूच्या उतराची स्वप्नां समटली केन्ना जेन्ना तेंचेरूय पवित्र आत्मो येता आनी ती देवाच्या उतरान रावता पळय तेन्ना तुमची तरणाटी दर्शनां घेतली पळय तुमची तरणाटी आहा ती दर्शनां पळयतली म्हणटा जेजूचें दर्शन दिसतलें तांकां जेजूचें उतराचें तांकां समजणी मेळटली पळय केन्ना जेन्ना पवित्र आत्मान उतराचें समजणी मेळटा आनी उतरान रावता पळय तेन्नाच फुडें वाचो जालें न्हू तुमचे पुता धुयो संदेश परगडटली केन्ना परगडटली जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां येता कितें जाता आमकां पवित्र आत्मो येयले म्हणटकूच आमी तशींच रावची ना आमकां पवित्र आत्मान आमकां कितें सांगलां पवित्र आत्मो शांतीचो मोगाचो रागीश ना तेजे कडेन ताका शांतीचो तो सगलो मोगूच तो सगलो मोगानूच भरता तो सगलो आमकां जेन्ना मोग जाय तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमकां दुसऱ्यांक मोग दिवंक जायना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय जेजूक सांगूंक जाय जेजू म्हाका ह्या मनशाचो चड हांव मोग करता ह्या मनशाचो हांव ताका मोगान भरता ह्या मनशाचो हांव ब्लेस करता अशें म्हणून म्हटल्यार आमकां कितें जाता ब्लेसूच जाता एक भयण आसा न्हू ती कितें करता आमचें न्हू सगल्यांक आमचें कितें कितें आसा तें आमचें सांगता ती भयण आमकां ब्लेस आमकां ती भयण आमी कितें म्हणटा तिका ती भयण आहा तिका ती मोगान भरल्या तिका आशिर्वादान भरल्या तेजे फॅमिलीक तूं ब्लेस केलाय तेजे फॅमिली मोगान भरल्या तेजी फॅमिली प्रीच करता तेजी फॅमिली आतां पळय ती आतां कितें कितें म्हणटा पूण ती आमचें काम करता आमी करता तें काय बडबडूंक उतरली ना न्हू ताका लागून तेंच्यांनी हांगोर येवन आपलें काम आमचें काम तेणी करून दाखोवंक जाय बडबडच्या पारात ताका लागून तिका आमी ब्लेस कितें केलें बायबलान आसा न्हू तुमकां कोण सतयता ताका आशिर्वादान भरात न्हू पिडापीठ दिता ताका आशिर्वादान भरात न्हू ती आमकां दिना पूण ती जेजूक पिडापीठ दिता म्हणटा तो ती कोण म्हाका करता सावलूक म्हणटालो न्हू तूं कित्याक म्हाका पिडापीठ दिताय म्हणटालो न्हू सावलूक जेजू
ती पिला पिता ती म्हाकाच दिसता. ताका लागून आमी भिवंक कळना. असल्यांका आमी येयल्यार कितें म्हणून तांकां ब्लेस कर, आशिर्वादान भर, तांकां मोगान भर. आमी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं न्हू. देवाची भुरगीं कितें करता? एकामेकाचो मोगूच करतली न्हू. आमी तर देवाची भुरगीं म्हणून कशी कळटा आमी? हय पळोवया आमी. जॉन 1:12 पळोवया आमी भुरगीं कोणाची ती आनी कशी भुरगीं ती आमी. 1:12 पूण ताका मानून घेतलोल्यांक ताचेर बावाट ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. पळय ताका मानून घेवचें आनी ताका जाणा जावचें. तांकां म्हणजे तें उतर जाणा जाता आनी ताका कोण मानून घेता ताका आपूण देवाचे भुरगे म्हणटा. आमी देवाची भुरगीं न्हू सगळीं. आमी ताका मानून घेतला न्हू. तो कितें सांगता तें आमी आयकलां न्हू. ताका लागून आमी देवाची भुरगीं. जाका कोण तें मानून घेता आनी ताका आपूण हें करता ती आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देवाच्या भुरग्याचें आमकां सगळ्यांक इनाम दिलां जाल्यार आहा न्हू. जेजू म्हणिना आमकां तूं 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 न्हू भुरगें. जेजू सगळ्यांक कितें म्हणटा? तूं भुरगें म्हणटा आपलें. जेजू म्हणटा तूं जाणटें तूं नेणटें. आमी मनशां म्हणटा. मनशां म्हणटा. जेजू म्हणटा आमकां कितें तरी तूं कितलेंय जा, तूं जाणटें जा, तूं कितें तूं हेचेर पिरायेर पाव तो हे जा नेणटें जा कितें जा तो कितें म्हणटा आमकां? भुरगेंच म्हणटा. आमी मनशां कितें म्हणटा? तूं म्हातारे तूं ये तें आमकां मनशांक सोयम दिलेलो आसा आमकां म्हणपाक. पूण जेजू आमकां कितें म्हणटा? भुरगीं सगल्यांक. कसलीं जांक ती म्हणटा एकटे एकटे म्हाजे भुरगे म्हणटा. म्हाज्या भुरग्यान म्हजेशी या म्हणटा. म्हजेशी या आपूण तुमकां शिकयता. म्हज्या भुरग्यां म्हणटा चिंतून देवाचें उतर आयक म्हणटा. Proverbs 4:20 म्हणटा न्हू. चिंतून म्हाज्या देवाचें उतर आयक म्हणटा. म्हाज्या भुरग्यान म्हणटा तो. थंय म्हणिना आमकां तो कितें कितें उतरां उलयना कसलें आपणाक जाय. तो जेजू आपणाक जाय तें उलयता आमच्या बद्दल. जाल्यार आमी कितलीं मोलादीक न्हू. आमी कितलीं म्हणूंक जाय न्हू. सगल्यांक आमी सगळीं भुरगींच म्हणूंक जाय न्हू. आमी भुरगींच. आमी देवाची भुरगीं म्हणटकूच आमी देवाचें उतरूच शिकोवंक जाय. देवाच्या उतरारूच आमकां समजणी पेखोवणी आसा. आसा न्हू देवाच्या उतरान. संवसाराच्या उतरान आहा आमकां. संवसाराचें उतर आमकां कितें सांगतलें? ताका हें जाल्लें ताका तें जालें तें सगळें आमकां रिपोर्ट सांगतलें न्हू. हो डॉक्टर बरो तो डॉक्टर बरो. जेजू आमकां कितें सांगता? म्हाज्या उतरान रिगून राव म्हणटा. तुका पेखोवणी जाय, तुका सुटका जाय, तारण जाय जाल्यार तुका एकूच उतर घे म्हणटा तूं म्हाजें. आमकां म्हणटा कितें सांगता देव? आमकां सांगना तो कितले विद्यम 16:12 कितें म्हणटा तो? सगल्या झाडां पाऱ्याच्या वखदांनी तूं बरी जावंक ना पूण तूं एकाच उतरान बरें जाला म्हणटा. तें कितें? देवाचें उतर. आमी म्हणटा न्हू आमकां कोण कोण सांगता न्हू ह्या झाडाच्या पोलांनी तूं बरें जातलो, ह्या वखद घेतल्यार बरें जातलें, तें वखद उकडून घेतल्यार बरें जातलें म्हणटा न्हू. आमी त्या वखदांनी बरीं जातलीं म्हणटा ना. आमकां फकत देवाच्या उतरानूच आमी बरीं जातलीं म्हणटा आमकां. ताका लागून आमकां चड गरजेचें कितें? देवाचें उतरूच आमी घेवपाचें आनी शिकपाचें. देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितान काम करिना. संवसाराचें उतर आमकां जायतें आसतलें पूण आमी देवाच्या उतरानूच रिगोवन रावंक जाय. आमकां देवाचें उतर सुटका दिवंक जाय जाल्यार. आनी देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता? फकत सोच शिकयता न्हू. स्वता वयर शिकयता दुसरें आमकां स्वतूच शिकयता आमकां देवाच्या उतरान. ताका लागून आमी चडशे देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. आमकां तर देवाच्या उतरान वाडोवंक जाय जाल्यार आमी चडशे देवाचें उतरूच शिकोवंक जाय, आयकोवंक जाय कानान घालून रात आनी दीस. एक तरी टेस्टमनी मेळटा न्हू आमकां, एक कितें तरी मेळटा न्हू आमकां देवाच्या उतरान. तेंच आमी घेवन बसोंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पळय कितें जालें एक दीस न्हू आमी सांडेसून घरा येतालीं आनी आमच्या वांगडा एक भयण आसली. तिका न्हू हांगासर कांटो लागलेलो. कांटो जाणा न्हू नुस्त्याचो कांटो. आनी तो कांटो लागलेलो खंय आनी ताका खंय तो लागतालो. ताका 2 दीस जाले आपणाक म्हणटा खूब त्रास जाताले. आनी ते येताना म्हाका सांगूंक लागले आपणाक हांगासर दुखता, आपणाक खूब त्रास जाता. हांवें कितें केलें? हांवें तेजेर हात दवरलो बेश्टो आनी अशें मागणें केलें. आनी मागीर हांवें म्हाजी टेस्टिमनी सांगली ताका. म्हाका न्हू ह्या बोटाक न्हू हांगासर किल्ली जाल्ली.
किल्ली जाणार तुमी तो काडो तोपता आनी ते मोट्टे जाता आनी सुस्ता ते हांवें सांगलें ताका म्हाका म्हणजे हांगासर मोट्टे जाल्यार किल्ली जाल्ली आनी ताका कितलो हें केलें दोंगशिलो धरून आल्फेले तीन सारको आनी ती किल्ली म्हाजी वचनासली थंय मोटी जाताली. मागीर हांवें कितें म्हटलें एका बॉम्बे न्हू एका भावाचें धाकटुलें चेडूं आसलें न्हू तेणी कितें केलें कॉयन रुपयाचो कॉयन आसता न्हय तो गिवलो आनी ताका तायाक शिरकालो धाकट्या भुरग्याक तो कॉयन आनी मागीर ताजो बापूय प्रेयराक आसलो तेन्ना त्या प्रेयराक ताका फोन केलो बापायक आनी तो येयलो घरा कडेन चेडवाच्या हॉस्पिटलान व्हेलें आनी ताका हांगासर कॉयन फारावलो न्हू. मागीर कितें जालें तेणी प्रे केलें तो कॉयन डिजपियर जाला थंयच्या थंयच मेलो कॉयन आनी मागणें केलें जालें न्हू. आनी मागीर ती डॉक्टरागेर गेली जाल्यार डॉक्टर सरप्रायज जालो तो कॉयन ना डिजपियर जालो. हांवें कितें म्हटलें ही जी म्हाजी किल्ली आसा न्हू त्या तो चेडवाचो तर कॉयन तर थंयच्या थंय डिजपियर जालो ही किल्ली म्हाजी थंयच्या थंयच मेली म्हटलें हांवें आनी गेली ती म्हाज्या हातींतली आनी हांव ओगी रावलें हांवें तें मागणें केलें आनी म्हाका ती किल्लीची खबरूच ना. गेली काय की 2 दिसांनी म्हाका याद येयलो बोटाक म्हाज्या दुखताली ती किल्ली म्हाजी आख्खें बोट सुळसुळीत जाला किल्लीच ना प्रेज गॉड. आनी मागीर ही टेस्टिमनी हांवें त्या चेडवाक सांगली. हांवें म्हटलें पळय म्हाजें म्हटलें अशें जाल्लें म्हटलें हांगासर किल्ली ती डिजपियर जाल्ली तो तुजो कांटो म्हटलें थंयसर आहा तो आत्ताच्या आत्ता डिजपियर जालो. हांवें हात लायलो आनी मागणें केलें तेचेर आनी मागीर म्हणाल सिस्टर म्हाका बरें दिसलें हां म्हणालें कांटो ना. मागीर हांवें रात्री घरा पावली न्हू आमी मागीर घरा पावली आनी मागीर हांवें ताका फोन केलो. हांवें सांगलें कशें आहा बरें म्हण लागलें आतां म्हणालें आपणाक कितली सूस दिसता आनी म्हाका लागतालो म्हणटा कांटो तो नाच जालो म्हणटा जेजूच्या नांवान. हांवें सांगलें धन्यवाद दिया धन्यवाद दिया म्हणटा थँक्यू जिजस म्हणटा. पळय तो कितें आमकां एक टेस्टिमनी मेळटा न्हू तेजेर आमकां जैत व्हरोंक मेळटा न्हू आमकां. ते भयणीक तर हांवें म्हाजी टेस्टिमनी सांगूंक नासली म्हाजी कशी डिजपियर जाला तो सांगूंक नासली जाल्यार ताका भाव येतलो आसलो तो आमी थंयच करूंक जाय. कोणी आमकां कितें सांगल्यार आमची टेस्टिमनी आहा न्हू ती टेस्टिमनी ताका सांगल्यार तुजो भावार्थ जाता न्हू मागीर तो ताका भावार्थ येयलो आनी तेचे भितर हे आले आनी तो काळो नाच जालो. ते म्हणटा आपणाक लागतालो म्हणटा सारको असो केल्यार म्हणटा आपणाक सारको लागतालो हांगासर पूण कितें जालें तो डिजपियर जालो सारको नाच जालो. कहो देवाच्या उतरान तेणी आपलें मन रिन्यू केलें न्हू. रोमन 12:2 सांगता न्हू आमच्या मनाचे आमी नवसोणी करूंक जाय म्हणटा न्हू. तेन्ना आमचे पेकोणी साल्वासाव टाळून केन्ना मेळटलें आमकां जेन्ना आमच्या मनाची नवसोणी जातली तेन्ना. सगळीं चिंतना खंयसून येता मनान न्हू. आमी पयलीं कितें चिंतता तें खंय येता. आमी फाल्यां आतां कोणा कडेन झगडूंक वयतलीं खंय पयलीं चिंतता तेणी म्हाका कितें म्हटलें फाल्यां वचोन ताका हांव हें म्हणटलीं तें म्हणटलीं खंय येता पयलीं मनान चिंतता न्हू. आनी डायरेक्ट आमी उलयता ना पयलीं आमी चिंतता आनी मागीर तें मन आमचें सांगता वच म्हूण गो ताका तुका अशें म्हटलेलें मुगो तशें म्हटलेलें मुगो. आनी तें तर तुमी म्हणशात ए मना शांत जा जेजूच्या नांवान हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणीत जाल्यार तें मन आयकचें ना आयकता न्हू. ताका लागून आमी पयलीं उलोवंक जाय मनाची आमच्या नवसणी करूंक जाय. मन कितें सांगता तें आमी स्टॉप करूंक जाय. चिंतना मनान येता. आतां कोणी आतां कितें करता न्हू आवयचो बीन राग धरता आनी रावता पळय तो कितें करता सारको त्या मनान पयलीं तें राग शिजता. आतां पळय थिंगसर फाटीं न्हू फाटीं आतां जातालें दिसता 15 जातालें दिसता एका भावाचो मोबायल सांडलो. ते हें आसलें न्हू इफीस काय कितें आसलें पळय थंय हें आसलें तेन्ना न्हू तो भाव मोबायल सांडलो म्हणून तो घरा येयलो आनी जीव दिलो मोबायलाक लागून. पळय कितें जालें मोबायल दुसरो घेवंक जायनासलो कित्याक तो एडिशन जाल्लो इतलो त्या गेमींनी खंय गेमी खेळटालो तो सारको. मागीर गेमी खेळटालो मागीर चुकतालो दुसरो मोबायल घेत जाल्यार पळय तेजे कसले मायंड तांकां सुतारान घातलेलें आसा पळय त्या मोबायलाक लागून तेणी आपलो जीव दिलो तरणाटो. कित्याक असले कितें केलां हे सैतानान तांकां सारके गुलाम केलेले आसा सारके. तांकां देवाच्या उतराची तांकां येत म्हणून तांकां कितें केलेलें आसा पयस दवरलेलें आसता ह्या काळोखाच्या देवान तांकां. 2 कोरिंथियन 4:4 म्हणटा न्हू
2 Corinthians 4:4 म्हणटा वाचया आमी. हे काळोखाच्या देवान तेंची मनां कुड्डी केलेली आसा. तांकां देवा कडेन येवपाक तो दिना. तांकां इतली गुलाम केल्या हितूनी सारकें तांकां गेमींनी आनी हितूनी तांकां कित्याक केल्या ताका खबर आसा हे यूथ तरणाटे देवाचे उतर शिकात जाल्यार सैतानाचे बँड वाजयतले सारके ते ताका नागडो करतले सैतानाक म्हणून तांकां खबर आसा. म्हणून तो तांकां पयलींच तांकां हितूर असल्या हितूनी तो बांदून दवरता. आमी तसल्या पासून मावूंक जाय. तांकां सगल्यांक सुटका दिल्या देवच्या नांवान आनी ते देवाचें उतर परगट्टा. पळया 2 Corinthians 4:4 म्हणटा कितें तो. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार. हय पळय क्रिस्त खरेपणी देवाचो उपकार म्हणटा. उपकार न्हू होय. पयला न्हू जेजूचो उपकार ताका. तरी ताच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो परजोळ अनभावार्थ्यांक फांको ना जावंक. पळय अनभावार्थ्यांक देवाचो तो पोरमळ म्हणजे देवाचें उतर अनभावार्थ्यांक फाको ना जांक म्हणटा पळय. फाको ना म्हणजे तांकां सगल्यांक देवाचें उतर पोरगोट जायत म्हणून ह्या देवान तांकां ह्या काळोखाच्या देवान तेंची मनां कुड्डी केलेली आसा. पळया फुडें वाचया. ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यांत. पळय कित्याक ह्या युगाच्या देवान म्हणटा ह्या सैतानान तेंची मनां सगळीं कुड्डी केलेली आसा. कित्याक कुड्डी केलेली आसा तांकां स्वत कळटलें आनी स्वतूच तांकां सुटका दितलें न्हू म्हणून ह्या गुड्ड्यान देवान तेंची मनां कुड्डी केलेली आसा. ताका लागून तांकां स्वता कडेन वचोंक तो दिना. ताका लागून असल्या आमच्या बाबा पासून आमी सोदीत मागूंक जाय. तांकां देवाच्या उतराची ओळख मेळटा. तांकां सुटका मेळटा. ताका गेमीनसून सुटका मेळटा. ते देवाचें उतरूच मोबायलानसून आयकता. तुमकां कोणी दिसल्यार मोबायलार खेळटा कितें तुमी म्हळ्यार तो देवाचें उतरूच आयकता. तो देवाचें उतरूच ताका सुटका दिता. अशें आमी म्हणीत जाल्यार आमची उतरां चेंज करीत जाल्यार तांकां कितें इफेक्ट जातलो न्हू. आमी तशी म्हणीत रावंक जाय. तांकां देवाचें उतर मेळ्ळां आनी देवाचें उतरूच तांकां सुटका दिता. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता न्हू. आमी आतां हांगासर कित्याक पावल्या देवाच्या उतराची आमकां सुटका मेळ्ळ्या आमकां समजणी मेळ्ळ्या म्हणून आमी परतून शिकोवंक येता न्हू. देवाचें उतर आमकां वाडोवंक जाय. देवाच्या उतरान जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडटलीं आनी देवाचें उतर शिकतलीं तेन्नाच आमकां कळटलें आमी नवी जालेली आसा. देवाचें उतर शिकून आमी नवी जालेली आनी आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक शकता देवाचें उतर. दिवंक शकना. आमचो आत्मो नेवो जाला न्हू. आतां आमी नवी उतरां उलयतलीं न्हू देवाच्या उतरान. आनी आतां लोक तुमकां सांगता कोण येवपाचो आसा. हो येयला तो येयला. हे येवपाचें आसा आमच्या गांवांत ते येवपाचें आसा. तुमी स्वत मानतले कितें सांगतलें तांकां. आमकां सकाळी येवतसर भयणी वाचून दाखयला न्हू. मॅथ्यू 8:17 कितें म्हणटा. आमचो सगलो पिडा रोग घेवन जेजू खुर्सार मेलोलो आसा. येतलो येवपाचो आसा तो सगलो खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. एकदां आमी फसल्या न्हू. कोरोना वखदार आमी फसल्या न्हू. सगळीं जाणांनी उलयलां आनी भिरांत घेतल्या आनी ताका आमी एंट्री दिल्या न्हू आमच्या जिवितान. आमच्या गांवांनी वाड्यान ताका एंट्री दिल्या न्हू. आमी न्यूजार पळोवन हेतूर पळोवन आतां आमी न्यूज बीन ते पळोवपाचें ना. कोणी मॅसेजी घातल्यार तुमी लोकांक फॉरवर्ड करतले. तुमकां मॅसेजी येयना. हांगा आतां कोण येवपाचो कितें येवपाचें हें जालां तें जालां म्हणून कोण तर फॉरवर्ड करता त्यो मॅसेजी. तो कोणाक काम करता. सैतानाक काम करता. हें कोणाचें काम. सैतानाचें काम. ह्यो मॅसेजी बीन फॉरवर्ड करपाच्यो वायट मॅसेजी. देवाच्या उतराचे तुमी फॉरवर्ड करा कितले. हांव बॉडी ऑफ क्रायस्ट जेतून आमचो रोग पिडा घेवन त्या खुर्सार मेलोलो आसा आनी आमकां तेतूर धरूंक ना. आनी अशें तुमी तांकां फॉरवर्ड करूंक जाय. तुका कोणी सांगले मॅसेज घातली ताका सोमतें टायप करून घालपाचें. आमी मॅथ्यू 8:17 म्हणटा जेजून सगलो रोग पिडा घेवन त्या खुर्सार मेलोलो आसा आनीक आमकां रोग पिडा दुयेंस येवचेंच ना. आमच्या गांवांत न्हू वाड्यान न्हू आमच्या इंडियेक न्हू खंयसरूच येवचें ना. आमी अशें म्हणीत जाल्यार तो येतलो ना. आमी कितें करता. आमी ताका एंट्री दिता. कशी एंट्री दिता आमी ताका भिरांत घेता आनी कितें करता आमी दुसऱ्यांकूय सांगता हो येवपाचो आसा तो येवपाचो आसा तेन्ना आमी कॅन्सील करता. पयलीं आमी कितें केल्लेलें
कोरोना वखदार कोणी डुमडुके वाजयले ताका बरें स्वागत केलें न्हू, तायो मारल्यो, मेणवाती पेटयल्यो, कित्याक तो बरो खुशी जालो. तो येयलो, एंट्री केली आमच्या जितान, कित्याक आमी ताका आसून एंट्री दिली. आतां दितल्या? हा, आतां येयल्यार तुमी ताका पांया पडा, मुस्तिया. आमच्या इंडियेन तो आनी केन्ना येवचो ना म्हणटल्यात न्हू. आनी कोणी मेसेजी फॉरवर्ड केल्या त्यो सोमत्यो डिलीट मारा, त्यो आमच्या जिवितान ना असले काय. कोण अनबावरती आसा तांकां सुद्दां सांगपाचें, कोटेशन धाडपाचें. मॅथ्यू 8:17 पिराय रोग घेवन जेजू खुर्सार मेलोलो आसा. आतां आमकां तितूर दवरूंक ना. आमकां भिरांत केन्ना येतली? आमच्या भितर तो जेजू आसा जाल्यार आमकां भिरांत आसा ना न्हू. पळोवया आमी हेब्रू 13:6 कितें म्हणटा तें. आमकां असल्या बारीक बारीक गोश्टींनी तर आमी भिरांतीन घेत जाल्यार कितें जातलें? आमकां भिरांतूच येतली, आमकां येवची ना. आनी ते मागीर सतत आमच्या जिवितान रिगचो ना. हा, रिगोंक कोण चान्स दिता? आ, रिगोंक ताका कोण चान्स दिता? आमच्या कुडीन आनी आमच्या घरान, शहरान. हा, आमीच न्हू, आमीच उलयता. आनी आमी मागीर कितें म्हणटा? आवय येयलो रे तो. कित्याक येयलो? हा, आमी उलयल्या, आमी ताका धांवडला. हे, आमी ताका धांवडूंक जाय. तूं आमच्या पांया पोंदाक सोयताना तुका आनीक आमच्या गांवान इंडियेक एंट्रीच ना. तुका 2000 वर्सां पयलीं जेजून खुर्सार नागडो करून मारला. तुका आनी एंट्रीच ना. आमी एंट्री खंय दिता? आमी उलयता आनी भिरांत घेता, यो रे बाबा करून. आनी तो मागीर येता आमच्या घराब्यान आनी आमी तांकां बरी घेता. ताका एक कुत्रो आसता, एक असो किड्याल्लो कुत्रो येता तुमच्या घरान. तुमी येता ताका येता आनी म्हणटा, यो रे बाबा भितर बस रे म्हणटा. हा, ताका किडे पडलेले आसा त्या कुत्र्याक, वास येता काय दाळो घेता आनी मारता ताका. आ, तो होत आमचे कुडीन तेन्ना सुयतान येता, ताका कहो घेता तुमी आनी हातून न्हिदून रावना. आमच्या कुडीन जेन्ना पिड्या येता, दुयेंस येता तेन्ना आमी हातून न्हिदून रावना. तेन्ना आमी ताका धांवडटा, वस्त्रे सुयताना त्या कुत्र्याक धांवडटा बोडी घेवन. तो ह्या कुत्र्याक कित्याक धांवडिना तुमी जिवितान येता तेन्ना? तेकाय आमी तोच धांवडूंक जावो. वस्त्रे, हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, आत्ताच्या आतां भायर सर, तुका म्हाज्या एंट्री ना म्हाज्या कुडीन भितर म्हणूंक जाता न्हू. ताका म्हणूंक जाता तें आमकां म्हणूंक जायना. तो त्या कुत्र्याक आमी बरी घेता, यो रे बाबा खाटीन न्हिद रे म्हणटा. ताका वस बोडी घेता आनी धांवडून मारता ताका. केन्ना वसासून आवय ताका पडले सुद्दां जाल्यार आमी साफ करता, कितें पडल्यार बीन न्हू. तशेंच आमच्या जिवितान हो आमचो एक पार्ट सोडूंक येता. आमकां कितें कितें दुयेंस घालता, किडनी चलता, लिवर चलता आनी मागीर कितें म्हणटा आमी? आवय देवान येले, म्हाज्या देवान दिले, देवान म्हाका हें दुयेंस दिला म्हणटा. देवान म्हणटा. एक भाव आसलो न्हू, तो कितें म्हणटालो, तेजे दोनूय किडन्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो. एक भाव तेंगे हॉस्पिटलान गेलो मेळोंक ताका सांगता केन्नाय, देवान म्हाज्यो किडन्यो दोनूय पिड्ड्यार केल्यो. देव किडन्यो पिड्ड्यार करतलो? देवान आमकां एक पार्ट आनो केलेलो आसा. आमकां तेणी आमकां रचलेली आसा न्हू. रचूंक ना आमकां? आवयच्या कुशव्यानसून म्हणटा तो आपण तुमकां वेचून काडल्या म्हणटा. तूं जेरेमिया 5 सांगता न्हू तो. आवयच्या कुशव्यानसून म्हणजे आमी जल्माच्या आदी आमकां तेणी वेचून काडल्या. आमचो एक पार्ट कहो दवरलेलो आसा, सारको मजबूत दवरलेलो आसा न्हू. तेणी आमकां एक पार्ट घातलेलो आसा नेवा सारको. ताकाच खबर आसा आमच्या पार्ट आमी कितें कशें घातलें जेजूकूच खबर आसा आमच्या पार्टांची खबर. आनी तो आमकां दुयेंस धाडून आमचे पार्ट करतलो? हें कोणाचें जिवीत? आमी सोरोप येता आनी कितें करता आनी आमचे लिवर किडन्यो पिड्ड्यार जाता. आनी कोणाचेर घालता? देवाचेर. देव म्हणटा हांवें तुका सगळे नेवे दिलेले आसा, आतां तुजे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तूं कितें करताय तें. हा, आमचेर आहा न्हू सगल्यांचेर. देवाचेर घालपाचें. देव कितें म्हणटलो मागीर? देव आपणाचेर घेतलो? सैतान कितें करता? पयर तुका मातशें घालता आनी पळयता आनी तूं नेव निमाणे घडये पळय वच रे मोरचो आतां म्हणटा तुका. जेजू तसो म्हणटा आमचो. जेजू आमकां कितें जाल्यार वेंगेन घेता. तूं कसलोय जाग म्हणटा तो वेंगेत घेता. तूं उलय म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला.
कितले लोकांच्यो किडण्यो लिव्हरां बरी जाल्या खंय बरो देवाचें उतर म्हणून न्हू. पळय तेंच्यांनी तांकां समजणी नासली. मागीर जेन्ना ती देवाच्या उतरान येता तेन्ना कितें जाता ती नवी रचना जाता न्हू. आनी तांकां मागीर स्वत कळोन येता आनी स्वतूच तांकां स्वतंत्र गेले म्हणटकूच ते कितें करता आपलीच टेस्टिमनी जाता न्हू तेंची. मागीर टेस्टिमनी जावन मागीर ते टेस्टिमनी सगल्यांक दिता आनी ती टेस्टिमनी घेवन मागीर लोकूय बरो जाता न्हू. ताका लागून आमकां कितें जाय जोण एकल्याक आमकां देवाचें उतर जाय काय सैतानाचें उतर जाय. ते जोण एकल्याचें दवरलेलें आसा. आमकां दोन आसा. ह्या वटेन सैतानाची आजबोडी आसा ह्या वटेन देवाची आजबोडी आसा. आमी कितें उलयता वायट उलयता जाल्यार कोण व्हरता हे सैतानाचे आत्मे व्हरता. आनी बरें तर आमी उलयले हे देवाचे आत्मे व्हरता आनी तुजें काम करून हाडटा. तुका पेकोणी साल्वासांव ह्या देवाचे आत्मे हाडटा. तांकां कितें तांकां फकत देवाचें उतर उलयता तेंच आयकूंक येता तांकां. आनी ह्यो कितें करता हो निमताक रावता. तुज्या तोंडानसून एक भायर उतर सोल्ल्या पुरो ते तो हाडटा आनी तुज्या जिवितान तो घडोवन हाडटा. आनी हो कितें करता आज बोडये तूं तो देवाचें उतर उलयस जाल्यार ते वचोन तुजें काम करता आनी तुका रोखडीच पेकोवणी हाडटा. आमी कितें करता सांगलें होतं भयणीन न्हू आमी पयलीं वायट बियो घालता आनी मागीर आमी कितें करता गेदेच्या गायांनी हांव बरी जालें जेच्या पयलीं आमी कसली बी घातल्या वायट बरी. म्हाका आंगोर दुखता म्हाजो पांय दुखता आमी कसली बी घातल्या पांय दुखता ती बी घातल्या. आनी मागीर कितें म्हणटा बाबा म्हाका मातसो प्रे करता रे म्हाज्या पांयांक प्रे करता रे म्हाज्या पांयांक पांय दुखता रे म्हाजो. आनी पयलीं जातलें तुका पेखणी मेळटली ना. तूं जेन्ना तुजी बी चेंज करतले तूं म्हणटलें तूं आर्गां तुका दितू म्हाजो पांय ऑलरेडी बरो जाला म्हाजो पांय जेजू नवो दिलेले आसा म्हाका डिवायन एक्सचेंज केलेले आसा खुर्सार म्हाका नवे पांय दिलेले आसा म्हणटा तेन्ना कितें जातलें तुजी चिंतना तूं चेंज करताय तेन्ना तुका रोखडीच पेखोवणी मेळटा. आमी कितें करता आमच्या घरा बी जायना जाल्यार हांव म्हणटा आरे हांवें कितले मागणे केले हांव कितल्या प्रेयराक गेले हांव कितले सांगले पास्टरांक सांगले प्रे कर हें कर तें कर कांयच सांगना. कोणाचो मिस्टेक आमची न्हू. आमी कितें बी घातलेल्या इतल्या प्रेयरांक गेले कितें गेले कांयच सांगना. आमी म्हणूंक जाय हांव प्रेयराक वयता थंय म्हाका देवाचें उतर मेळटा आनी तेंच देवाचें उतर म्हाका सुटका दिता. आमी म्हणटा आनी वयता ना. आमी फकत म्हणटा इतले प्रेयराक गेले इतले मागणे केले म्हाका कांयच ना म्हाज्या फॅमिलीन काय म्हाज्या फॅमिली कितें म्हणटा म्हाका आगो तूं मागण्यांक वयताय मगो सद्दी कितें ती चेंजिनेस ना आहा थंय तें बरें म्हटलेलें आमकां काय आमी तांकां नवी रचना जावन दाखोवंक जाय पोरणे तें सगळें सोडून दिवंक जाय आनी आमी नवेच उलोवंक जाय तेंचे कडेन आमी मोगानूच चलोवंक जाय. पळोवया आमी 13:6 पळोवया. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. होय कितें म्हणटा सर्वेस्वर तर म्हाज्या पक्षाक आहा भितर आहा म्हाज्या भितर आहा जाल्यार मनीस तुका कितें करूंक शकतलो ना न्हू. हें आमकां कितें येता तें कितें करूंक शकतलें आमकां वायट येता तें. देव जर म्हाज्या भितर आसा देवाचें उतर जर म्हाज्या भितर आसा जाल्यार म्हाका कोणाचीच भिरांत ना. आसा तुमच्या भितर देव आसा. तुमकां कोणी कितें सांगलें कोणी तुमकां कितें म्हटलें जाल्यार तुमकां लागतलें तुमच्या भितर कोण आहा देव आसा आनी तो आमच्या पक्षाक तर आसा देव जाल्यार मनीस म्हाका कितें करूंक शकतले. हे कोण येता ते कितें करूंक शकतले आमकां वो सैतान येता कितें करूंक शकतलो आमकां ना. केन्ना आमकां हे करूंक शकतलो जेन्ना आमी भिरांत घेतली हे येयला ते आवय हय तुका न्यूज पळोवन आमी तर हे तर भिरांत घेतली तेन्ना आमकां हें लागतलें. कित्याक फाटल्या दिसांनी कोरोना येयल्लो लोक कसो मेलो हा भियोन मेलो न्हू भिरांतीन. तेंच्यांनी न्यूज पळयलो परत कोणी तांकां मॅसेजी धाडल्यो अमकें जालां तमकें म्हणून तो लोक भिरांतीन मेलो. आनी जेंकां देवाच्या उतराची समजणी मेवली तेंच्यांनी कितें केलें जिवीत मेवलें तांकां न्हू. तेंच्यांनी देवाचें उतर युट्यूबाचेर पळयलें ती मागण्याच्या ग्रुपांनी जॉयन जाली युट्यूबाचेर आनी हितूनी तांकां कितें जालें जिवीत मेवलें आनी तेंची भिरांत सगळी पयस गेली. आनी सैतानान कितें केलें ते फावटी
तेणे एक मिस्टेक केल्ली. सगल्या लोकांक आपूण चर्ची बोन, देवळां बोन, सगळे बोन, मिस बोन, सगळे बोन केलेले आनी कामां बोन, सगळे बोन केलेले. पूण फॅमिली एकठांय येयली न्हू. येवंक ना. फॅमिलीक टायम मेळटालो दिवपाक. कामांनी बिजी 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 सारके. भुरग्यांक टायम ना, फॅमिलीक टायम ना, कोणाक टायम मेळनासलो. पूण ती फॅमिली एकठांय येयली आनी एकठांय येवन आर्गां मागण्या करूंक लागली न्हू. पळय कितले सुद्दां एक मिनट पूण फॅमिली एकठांय येयली. ताका लागून आमी हो करता पूण आमी सगळीं एकठांय येता न्हू. मिस्टेक करता देंवचार म्हटल्यार. ताका लागून आतां आमी शितूर जावंक जायी. आतां शितूर जाया. तुमकां कोण कितें सांगलें आयकपाचें न्हू. ह्या कारणान आयकपाचें, ह्या कारणान सोडून दिवपाचें. कित्याक हे सगळो न्यूज देंवसाराचो. हो देंवसार कितें करूंक येता, तो फूट घालूंक येता मनशां मदें आनी देवाच्या मनशां मदें फूट घालता आनी तांकां सेपरेट करूंक सोदता देवाच्या उतरान. मागीर कितें जातलें, असले न्यूज येयले, असले येयले म्हणटकूच आमच्या मायंड खंय वयता मागीर देवाच्या उतराचें तो काडूंक येता, चोरूंक येता. देवाचें उतर तुज्या काळजान भितर घातलेलें आसा न्हू, तें मागीर तो चोरपाक येता. तो कसो चोरता, तुका एक न्यूज दाखयतलो, तुका एक कितें तरी दाखयतलो तो, आनी मागीर आमी कितें करता, भिरांत घेता न्हू. भिरांत घेता. भिरांते वयली तो कितें करता, तुजें तें काळजान तुवें देवाचें उतर आपलाय, देवाचें उतर शिकयलाय न्हू, तें चोरूंक येता तुजें तो. तें चोरलें म्हणटूच तूं कितें जालोय, तेज्या कब्ज्यान गेलोय न्हू, मागीर तेजीच उतरां आयकतलोय न्हू. ताका लागून तो जोन एकल्याक तो टेस्ट करून पळयता. तूं तर देवाच्या उतरान नाय जाल्यार तूं फसलय. तुका मातशी एक भी घालून पळयता तो. तूं म्हाज्या फाटीन येताय काय म्हणून पळयता तुका तो. कितें एक तुका राग धाडटलो, कोण तुका फॅमिलीन कितें म्हणटलो तुका, जाल्यार तें मागीर तूं घेवन तूं बसताय, जाल्यार तो तुज्या भितरले तेणी बी चोरून येले. ताका लागून आमी ते बी चोरूंक कशेंच दिवंक जायना. हो करूंक जावो, अरे म्हाजो घोव बरो मरे, आयज हो कितें उलयता, आनी आमी उगीच रावंक जाय. तिच्या भितर पडोवंक कळना. ही म्हाजी बायल आयज खंय उलयता, कितें उलयता तें आमी पडोवंक कळना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगतली, जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान आसतलें, तेन्ना आमी कितें करतली, ताकाय बायंड करतली. ताका आमी उलयतली तेच्या वांगडा. हो देवाचो भुरगो, हो जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, ताका देवान आपली उतरां घातलेली आसा. तो देवाचें उतरूच परगट्टा, देवाचें उतरूच उलयता. आमी तशें मनीस जाल्यार आमच्या जिवितान असल्यो मिलाय घेतल्यो. आनी पळय तुमचें आतां कोणी तुमकां सांगता न्हू, कांटो लागल्या कितें लागल्या, तुमी आतां देवाचें उतर दिवंक शकता न्हू तांकां. हां, देवाच्या उतरार हील जाता न्हू. आमी कितले किल्ल्यो पासून त्यो किल्ल्यो वयता त्यो वचना न्हू. त्यो मोठ्यो 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 जात वयता न्हू किल्ल्यो. पयल्या न्हू तुमी एकदां काडू तपलान तो मागीर तो येयना जाल्यार मागीर किल्ले जाता न्हू. तशीच ते भयणीकूय हांगा जालो, तो मागीर तिचो कांटो गेलो खंय आनी तो मागीर तिका लागना जालो खंय आनी. आतां बरें आसा म्हूण सांगूंक लागली. कशें जाता हे, देवाचें उतरान तर आमचें मन दिली जायत जाल्यार सगळें जाता. आमी मागीर म्हणची ना एका प्रे कर, ताका प्रे कर म्हणची ना आमी. कित्याक आमच्या मनाचे आमी नवसणी केल्या आनी आमी उलयच रावल्या. आनी आमकां असलें जाल्यार आमी देव जर आमच्या भागाक आसा जाल्यार मनशांनी आमकां कितें म्हटल्यार आमकां लागतलें ना न्हू. आनीकूय आसा आमकां रोमन्स 8:31 म्हणटा पळय. आमी तें चडशें करून आमी कितें करूंक जाय, देवाचें उतरूच शिकोवंक जाय. आतां आमी कितें म्हणटली, हें आतां लास्ट डे. पयल्या न्हू तुमी जळा मळाक सगळ्याक देवाचें उतर पोडगोड जाता पळय, अशें पयलीं जातालें देवाचें उतर ना न्हू. आतां पळय जळा मळाक देवाचें उतर जाता. जेजू येवपाचो टायम जाला. आमी आतां रेडी रावंक जाय. जेजू येवपाचो टायम जाला म्हणून जेजू येता शिकोवंक जाय आमी देवाचें उतर. नाल्यार त्यो 5 अस्तुऱ्यो जाणा न्हू तुमी, त्यो पिसाट्यो आसल्यो 5 अस्तुऱ्यो आनी छाण्यो त्यो 5 अस्तुऱ्यो. ते कितें, त्यो 5 अस्तुऱ्यो बरें देवाचें उतर शिकलेली तांकां जेजून येयली. मागीर निमाण्या वक्तार आमी म्हणूं नाका त्या 5 अस्तुऱ्या भाशेन म्हाका देवाचें उतर शिकय गो, खंय हांगा देवाचें उतर. त्यो सगळ्यो 5 अस्तुऱ्यो सोदूंक लागल्यो. ती देनून तांकां 5 येयली न्हू. तशीच आमची गोज जावंक कळना. आमी ताका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय देवाचें उतर. आमकां येयना जाल्यार आमी मोबायल आहा न्हू सगळ्यां कडेन, मोबायल एक घालपाचो, हिंदी कसली जाय प्रिचींग तें आमी आयकपाचें. आमी आतां हे जालें मॅच्युअर जालेलीं आसा न्हू. आमी म्हणूंक कळना कोणीच
आमकां देवाचें उतर येयना, आमी देवाचें उतर शिकोवंक ना, म्हणूंक जायना आमी. आमकां आतां मोबायल येयलेले आसा, आमकां टीव्हीचेर येयलेले, स्मार्ट टीव्ही येयलेले आसा, तेजेर आमकां सगळें यूट्यूब घातल्यार सगळें देवाचें उतर आमकां मेळटा. तुमकां कसलें जाय तें सगळें देवाचें उतर तुमकां मेळटा. आमी कोणीच म्हणूंक जायना म्हाका देवाचें उतर वाचूंक येयना, शिकोवंक ना. आमकां सगळें आयकूंक मेळटा, सगळें देवाचें उतर. आमकां बरोवंक जाय, हें करूंक जाय तेन्ना आमकां आयकूनूच तें आमचें मायंड रिन्यू करूं येता. आमकां शिकोवंक मेळटा देवाचें उतर. आनी आमी तर देवाचें उतर शिकात ना जाल्यार आमकां कोणी साल्वासांव मेळचें ना. आमकां तर शिकोवंक जाय देवाचें उतर जाल्यार आमी सोदीत देवाचें उतर आयकूंक जाय, वाचूंक जाय आनी तेचो न्याय करूंक जाय. आमी म्हणूंक ना तुज्या जेजू म्हणटा न्हू सगळेच कोडी तुज्या भावार्थान तूं एकटें एकटें जण एकलें बरी जाल्या म्हणटा. कोणाच्या भावार्थान म्हणटा? हां, आमी प्रे केले एवढं म्हणटा काय तुज्या भावार्थान म्हणटा? हय, जण एकल्याच्या भावार्थान तुमी बरी जाल्यात म्हणटा. आमकां तर भावार्थूच ना जाल्यार आमी बरी जातली? तेका लागून जेजू म्हणटा भावार्थूच आमकां चड इम्पॉर्टंट. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोनातल्या वस्तूचेर आमी सोत मानता. म्हणजे कशें आमच्या जिवितान पांय दुखता म्हाजो, पूण जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, तो भावार्थ. म्हणजे आमकां दिसना बरें जालां, कितें जालां तें आमकां दिसना, पूण आमी तें भावार्थान सोत मानता. आनी पळोवया आमी रोमन्स 8:31 न्हू, 31. Who can against us? हें सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? पळय, देव जर आमचे वाटेक आसा तर कोण आमच्या आड येतलो? पळयलाय थंय कितें म्हणटाले दुसर? आमच्या आड मनशां येतलीं काय म्हणटा पळय. हांगा कितें म्हणटा? देव जर आमच्या सोबे आसा जाल्यार कोण आमकां हें करतलो? आं, कोण करूंक शकता? हां, देव आमच्या बागाक आसतना आमच्या आड कोण येतलो? हां, आमी तें उलोवंक जाय. आनी आमी उलयतलीं आनी तेच आमी घेतलीं. आमी तर उलयच ना, देव म्हाजे सोबे आसतना म्हाका कांयच लागचें ना, म्हाका कांयच जावचें ना. आनी एक कोटेशन पळोवया आमी, साम्स 91:7 न्हू, 10,000 हेवटेन पडटले 10,000. पळोवया पळय, आमचें तर आमकां तर हें सगळें नाका आमचें एवर करूंक जाय जाल्यार आमी कोटेशन उलोवंकूच जाय. आमच्या घरा भोंवतणी कांयच वायट येवचें ना. कोण आमच्या भितर आसा? जेजू तर आमच्या भितर आसा जाल्यार आमचे आड कांयच येवचें ना. आमी तर उलयच जाल्यार आमी घेतलीं. पळोवया ना 91:7. आमी सगळीं म्हणटा न्हू 91, साम्स 91 म्हणिना आमी? सगल्यांक तोंड पाठ आहा न्हू, तोंड पाठ जालेले आसा न्हू, म्हटल्यार आमी तेजे न्याय करता काय बेश्टे फास आमकां मूड म्हणून सांगला म्हणून आमी म्हणटा? हां, म्हटल्यार आमकां कितें बरयल्लें आहा तें आमी जाणा? साम्स 91 पळोवया. तुजे कुशीक 1000 जाण मरून पडूं. पळय, तुजी कुशीक 1000 जाण मरण पडोंक म्हणटा ए साठी. तुज्या उजव्याक 10,000 शेवटून वचूं. पळय, तुज्या उजव्याक 10,000 शेवटून पडोंक म्हणटा. कित्याक म्हणटा आमकां? हें कितें येवपाचें आसा तें तुज्या तंबू लागीं बीन कांय येवचें ना. हे सायडीक तुजे 10,000 पडोंक, ती सायडीक तुजे 1000 पडोंक, पूण तुका कांयच जावचें ना. कित्याक? पळय फुडें पळय कितें. तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. ताचें विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें. पळय, जेजूचें विस्वासीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें म्हणटा. तुजे सायडीक 10,000 पडोंक, उजव्याक 1000 जाण पडोंक, पूण तुका कांयच जावचें ना. म्हणजे कितें? ह्यावटेन त्यावटेन कितें कितें तुका न्यूज येतलें, कितें जातलें, पूण तुका कांयच जावचें ना म्हणटा. जेन्ना तूं
तुजें उतर उलयतलय, तुज्या उतराचेर तूं भावार्थ धरतलय तेन्ना तुका कांयच जावचें ना, कांयच तुज्या जिवितान कांयच लागू जावचें ना. तुका आतां पयलीं आमी कितें करतालीं, आमी हें कोटेशन म्हणटालीं आनी मास्क पासून आमी घालून नासलीं. तेन्ना फाटल्यान कोरोना येयलो दिसता तेन्ना आमी कितें करतालीं, बेश्टीच भोंवतालीं आमी. फकत हॉस्पिटलान गेल्यारूच डॉक्टर घेयना न्हू भितर, कोणाक पेशंटा कडेन गेल्यार तेन्नाच मास्क घालतालीं. जाल्यार आमी घरा कडेन बीन मास्क घालूंक ना, सॅनिटायज लावंक ना. कित्याक आमची कूड कोणाची? जेजूची न्हू. जेजूची कूड जाल्यार आमकां कितें लागतलें तें वायट. आतां कितें वाचलां आमी, हेवटेन 1000 जाण पडटा ते सायडीक 10,000 पडटले, पूण तुज्या तोंपू सरशी कांयच वायट पावचें ना. आमी उलयता तें उतर आमी घेतलीं, आमी उलयच ना जाल्यार घेतलीं. आमी म्हणटालीं प्रे कर गो म्हाज्या पासत हें कर म्हणून आमी उरलीं ती 5 पिसाटा भाशेन. सगळ्याक धांवतालीं न्हू ती तेल ना म्हणून, तशी आमी जातलीं. देवाचें उतर सोदूं, आगो म्हाज्या पासत माग गो, म्हाका देवाचें उतर दी गो, आगो आत्तां दी गो. कोण दितलो मागीर निमाण्या वक्तार? सगळीं गेलीं आनी निमाण्या वक्तार तूं सोदूंक भोंव मागीर सगळ्यांक प्रिचिंगाक, म्हाका प्रे कर गो, म्हाका उतर दी. त्या खातीर आमी आतां शिदूर जावंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय. निमाणो वेळ तुका आमच्या तोंडानसून कितें उतर येवंक जाय? देवाचेंच उतर भायर सरोंक जाय. आनी देवाचें उतर भायर सरता तेन्ना आमकां कोणी सुटका सालवासा तारण आहा न्हू, आमकां सगळी पॅकेज आहा न्हू देवाच्या उतरान. ताका लागून जोण एकल्यान शिकता तेन्ना कितें जातलें? सगळीं नवी जातलीं न्हू. मागीर चान्स पडटलो ताका? चान्स पडचो ना न्हू. आमी पटा देवाचें उतर उलयतलीं न्हू. जेजून उलयलें, जेजून कशें उलयलें, जेजूकूय येयलें तेन्ना जेजून आपल्या कायदान उतर बागडलें त्या खातीर उलयलें न्हू. जेजून तर उतर तर जिवितान घेवंक नासलें जेजून, जाल्यार जेजू धांवतलो आसलो न्हू. बापाक सांगता बापा हेका कितें करूंक जाय, कितें उतर उलोवंक जाय करतलो आसलो न्हू. पूण जेजून आमकां शिकयलां कितें तुमी बाळगून दवरा देवाचें उतर. आनी तुमकां कितें तागण्यो येयल्यो, कितें येयलें, पटा करून ताका जैत व्हरा उलया. आनी जेजून तो उतर उलोवंक नासलें जाल्यार सुद्दां ताका हें करतलो आसलो, तागण्यान घालतलो आसलो न्हू. ताका लागून ताका कित्याक येयल्यो तागण्यो त्यो? कित्याक येयल्यो? ताका पयलीं कितें जाल्लें, ताका देवान सांगलेलो न्हू तूं देवाचो पूत म्हणून. त्या देवाचो पूत म्हटलो म्हणटकूच ताका तागण्यो येयल्यो त्यो. ताका लागून आमकांय बीन कितें आमच्या जिवितान मिलाक जावचें आसा, कितें जावचें आसा तेन्ना आमच्या जिवितान येता कोण तरी आमकां कितें म्हणुच्याक, कितें करुच्याक. आमी तेन्ना म्हणटा काय हे बायबलान बरयलेलें ना म्हणटा काय आमी? हे बायबलान बरयलेलें ना तूं कितें म्हणटाय तें अशें आमी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें? तो मागीर पावटलो न्हू, ताका चान्सूच ना. मागीर कितें म्हटलें घोवांनी कितें म्हटलें आमी कितें म्हणूंक जाय? हें बायबलान ना मरे बरयलेलें. ताका मागीर तो आनीक चान्स आहा ताका ना न्हू, पळटा मागीर. ताका जोण एकल्याचेर आमचें दवरलेलें आसा. आमी कसलीं उतरां उलयता तीं? आमकां देवाच्या उतरान तर वाडोवंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरानूच रिगोवन रावंक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता? आमकां कितें म्हणटा? 8:31 कितें म्हणटा? 32 देवाच्या उतरान तूं रिगोवन रावता आनी देवाचें उतर तुका सुटका दिता आनी स्वतंत्र करता. आमकां देवाचें उतर जाय जाल्यार आमी शिकोवंकूच जाय देवाचें उतर न्हू. आमकां रिगोवन रावंक जाय न्हू देवाच्या उतरान. कशीं रावतलीं? हय, रात दीस आमी देवाचें उतर न्याय करूंक जाय. आनी तेजी आमी जेन्ना आमी देवाच्या उतराची समजणी मेळटा तेन्ना आमकां कितें जातलें? आमकां स्वतंत्र जातलें न्हू. आमकां सुटका मेळटली, आमकांच बरेपण मेळटलें न्हू. तें उतरूच आमकां सुटका दिता न्हू. पेखोवणी हाडटा न्हू आमकां उतर. आनी एक पळोवया आमी हेब्रू 10:16-17 पळोवया कितें म्हणटा तें. आमी पळयलां देवाची भुरगीं कशीं जाता तीं देवाच्या उतरान रावता तेन्ना न्हू. त्या दिसा उपरांत उलयता तो 16-17 न्हू. हय 10. हय 10. हिब्रूज 10. त्या दिसा उपरांत उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तांचे कोडे करार करतलो तो असलो. हय
तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनान ते रिगोयतलो. उपरांत हय पळय आमकां एक करार करतलो म्हणटा देव सांगता आनी आमच्या मनान एक नये हे घालतलो म्हणटा आमकां न्हू. वाच नवे करान करतलो म्हणटा. उपरांत तो म्हणटा तांच्या पातकांचो आनी खोट्या खोर्तुबांचो ह्या फुडें हांव आनीक उगडास कोचचो ना. पळय आमकां कोणें कितें खोटें केलां कितें केलां जाल्यार आमी देव तर आमचो उगडास करिना जाल्यार आमी कोण तेंची उगडास करणारे. एकट्या जिवितान कितें करता तेंचो आमी उगडास करता जाल्यार आमी कोण. देव जर म्हणटा आपूण तसल्यांचो उगडास पासून करिना म्हणटा. करता म्हणटा उगडास ना न्हू. ताका लागून आमी कित्याक उगडास करूंक जाय असल्या हेचेर. फुडें 17 वाचलो. परतून वाचले. त्या दिसा उपरांत उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असलो. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो. पळय हांव म्हणटा कितें तो कितें म्हणटा उलयता सर्वेस्पर म्हणटा हांव तुमचे कडेन एक करार करतलो म्हणटा. एक म्हणटा देव सांगता आमचे कडेन एक म्हणटा करार करतलो आपूण. देव सांगता न्ही. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो. पळय आमच्या कायद्यान म्हणटा आपूण नेम कायदे घालतलो म्हणटा. कसले कायदे देवाच्या उतराचे कायदे घालतलो तुमच्या मनान म्हणटा. आनी तांच्या मनान ते रिगोयतलो. आनी तुमच्या मनान ते रिगयतले म्हणटा. देवाच्या उतराचे कायदे घालतलो ते तुमच्या मनान रिगयतले जेन्ना आमचें मन नवसोडटलें तेन्ना. उपरांत तो म्हणटा तांच्या पातकांचो आनी खोट्या कर्तुबांचो ह्या फुडें हांव आनीक उगडास कोचचो ना. हांगा कितें म्हणटा आमचे सगळे कर्तुबा कितें आमी केलेली आसा आनी कितें वायट केलेलें आसा तो आनी उगडास पासून करचो ना म्हणटा. आमी कितें करता तूं असो मरे तूं तसो मरे तूं सोरो पियालाय मरे तुवें वायट केलाय मरे तें केलां. देव सांगता आमकां कितें आपूण असले तुमचे सगल्यांचो उगडास पासून करचो ना म्हणटा. जाल्यार आमी कित्याक करता आमी तें केलें आमी कित्याक म्हणटा तर देव सांगता आपूण उगडास पासून करचो ना म्हणटा असले सगल्यांचो म्हणटा. आमी आतां देवाचो सैम घेवपाचो न्हू. आमी कितें म्हटल्यार आमी तेंचो उगडास सुद्दां करपाचो ना. असले कोणी कितें म्हटल्यार सुद्दां करतले आमी उगडास केन्ना करतले आमी जेन्ना देवाच्या उतराची समजणी आमकां ना तेन्ना आमी कितें करतली उगडास करतली. हो सगलो कोणी कितें केलां तें देव आमकां सांगता आपूण तर तुमच्या मनान पासून हें धरिना जाल्यार आमी हे मनान पासून दवरूंक जायना. जेन्ना आनी तुमकां पयलीं जॉयल 3 आसा न्हू कोंकणीन तितून कितें म्हणटा देव आमकां आपूण आपलो आत्मो तुमचेर देंवयतलो. तुमची सगळीं पुतो धुवो सगळीं स्वप्नां दर्शनां पळयतलीं म्हणटा. आमी ह्या नव्या वर्सान आमी हेंच घेवपाचें. आमची सगळीं पुतो धुवो उतर परगट्टा आनी आमची सगळ्या संवसाराक ती पावता देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना. पूण आमी ही भासावणी घेवंक जाय आनी उलोवंक जाय आमचे सगळे. ही भासावणी नव्या वर्सा आमकां देवान दिलेली आसा. सगळीं आमची घरा भोंव देवाचें उतर परगट्टा देवाच्या उतरान आसा म्हणून आमी तें उलयत रावंक जाय. देवाचें उतर आमी शिकोवंक जाय. देवाचें उतर तिंका आमी आमच्या घरान देवाचें उतर घालूंक जाय. ती आमकां दिसता ती पळयता हें करता पूण देवाचें उतर तेंच्या काळजान वयता आनी ती तेंच्या मनान नवसोडणी जाता. तेंच्या मनाची ती बरी शिकता. आमकां आमची भुरगीं दिसतना पूण आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. म्हाजी भुरगीं फर्स्ट येतलीं. आमी तर म्हणटा बर्थडीच जातली.
आमचे दवरलेले आसा आमी कितें आमच्या भुरग्यां पासत पळयते सकाळी ते बळीन वाचलेले आयजाया 11:2 आमच्या भुरग्यांक कसलो जाणवायचो बुद्धीचो कसलो आत्मो मेवला तो आमीच घेवपाचो आमच्या भुरग्यांचेर आनी उलोवपाचो आमी आमच्या भुरग्यांक कितें जाय पळय तें आनी आमी आतां म्हणपाचें नव्या वर्सा आमच्या सगळ्यां कडेन जण एकल्या कडेन एक प्लान आसा आमचो न्हू जेरमाया 29:11 कितें म्हणटा आमकां हां आमचे कडेन जण एकल्या कडेन एकट्या कडेन प्लान आसा न्हू बरो फुडाराचो न्हू उपट जिविताचो तूं नश्ट जिविताचो न्हू म्हणटा न्हू पळोवया आमी वाचया हां देवा कडेन आमचो बरो फुडार आनी बरो प्लान आसा न्हू आमी हे ह्या वर्सांनी सगल्यांक आमी मेसेज दिवया आमचे जण एकल्याच्या जिवितान बरो फुडार आहा देवा कडेन बरो फुडार आमचो देवान दवरलेलो आसा आमी ते जण एकल्यांनी म्हणपाक जाय आमकां जर कोणी जर आमकां हें केलेलें आसा कोणी आमकां वायट लेखता कोणी आमकां बरें चिंतिना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें देवा कडेन म्हाजो बरो फुडार आसा देवान म्हाका बरो दवरलेलो आसा जेरमाया 29:11 सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो पळय देव म्हणटा आपूण जाणा म्हणटा तुमच्या मनान कसली येवजण आसा ती म्हणटा कसली तुमच्या जिवितान येवजण आहा ती हांव जाणा म्हणटा ती येवजण म्हणटा बऱ्या पासत म्हणटा ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची हय पळय ती येवजण आमकां शांती दिवपाची बरेपण हाडपाची नश्टी न्हू म्हणटा आमकां ती नश्ट हाडपाची न्हय पळय नश्ट हाडपाची न्हय म्हणटा ही येवजण देवाची येवजण आमच्या सवय बरी आसा जण एकल्याचे सवय तुमकां कोणी म्हणीत तूं फायद्याचें ना कित्याकूच ना तूं कित्याक उपकारना आमचे कडेन ती लोकांची उतरां आमचे कडेन कितें देवा कडेन आमची बरी येवजण आसा बरो फुडार आसा आमचो देवा कडेन आमी तांकां म्हणपाचें लोकांनी कितें कितें म्हटलें ती उतरां घेवन आमी दवरपाची न्हू आमकां लोक म्हणटा न्हू तूं थंय वयता देवाचें उतर शिकता आनी कितें कितें म्हणटा आमचे कडेन देवा कडेन आमचो बरो फुडार आहा बरी येवजण आसा आमी हें म्हणपाचें ही येवजण तुमकां बरवश्यान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता हो बरोसो आमकां बरो फुडार सांबाळून दवरूंक दिता हो आमचो जिवितान आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमच्या बरो फुडार आसा बरी येवजण आसा आमकां जण एकल्याची ती आमी पळोवपाची जेजून आमच्या पासत बरी येवजण दवरलेली आसा बरें तें आमच्या जिवितान घातलेलें आसा ती येवजण आमी पळोवपाची आमी नश्ट हाडपाची येवजण आमी पळोवपाची न्हू कोणी म्हटल्यार तें आमी घेवन पळोवप देवा कडेन म्हाजी येवजण बरी आसा न्हू देव आनी हांव म्हाजी येवजण म्हजो फुडार देवा कडेन बरो आसा आमी तो पळोवपाचो आमी लोक कितें म्हणटा तें आमी पळोवपाचें ना आमी पळयल्यार कितें जातली थंयच उरतली फाटी आमकां देवान वयर काडल्या आमी देवाचो फुडार कितें तो आमी पळोवपाचो जण एकल्याचे दवरलेले आसा आमी कोणाचो फुडार बरो तो पळोवता आमचो काय लोकांनी कितें म्हटलां तें घेवन बसता जाल्यार आमी फुडार आमचो बरो आमकां दिश्टी पडचो ना आमी बरी येवजण आमच्या जिवितान जाय जाल्यार हाच फुडें तुमी म्हाका 12 तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो पळय कितें म्हणटा जेन्ना तुमी प्रार्थना करता कितें मागणें करतना कितें करतना जेन्ना तुमचें देव आयकतलो जेन्ना तुमी म्हणटले म्हाजो फुडार बरो देवान दवरलेलो आसा म्हाजी बरी येवजण आहा देवा कडेन आनी तेन्ना देव तुमी मागणें करून तर म्हणटल्यान तेन्ना तुमचें देव आयकतलो म्हणटा आमचें आयकोंक जाय न्हू जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रावोंक जाय देवाचो उतर शिकोवंक जाय आनी आमकां म्हणूंक जाय आमचो फुडार देवा कडेन बरो आसा नश्ट न्हू बरो आसा पूण लोकांनी कितें म्हटलेलें पूण म्हाजो फुडार देवा कडेन बरो आसा आमकां म्हणटा न्हू कितें कितें लोक ते आमी घेवन बसपाचें ना म्हाजो फुडार देवा कडेन बरो आसा
आनी आमची मागणी मागीर देव आयकोतलो म्हणटा. केन्ना? जेन्ना तुमी म्हणटा म्हाजो फुडार देवा कडेन बरो आसा, हांव देवाच्या उतरार रावता आनी देव तुजे मागणे रोखडेच आयकोता. फुडें तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. पळय आमी सोदूंक येयल्या न्हू हांगासर देवाचें उतर, हां, तेन्ना तो देव तुमकां मेळटलो म्हणटा. आमी सोदता न्हू, आमी आतां सगळे कडेन सोदून 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 येयल्या आनी आमकां आतां एग्जॅक्ट प्लेस मेवल्या आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटा पळय तसली न्हू. आमी कितें करतालीं पयलीं? सगल्याक भोंवतालीं. कित्याक? जे देवान आमकां बरें केलां ते देवाक सोदूंक भोंवतालीं. उतराची समजणी ना, देवाक सोदूंक भोंवतालीं आमी सगल्याक. कोण सांगता नायट टिचर हांगर थंय वच, रिट्रीटाक हांगर वच, सगल्याक धांवतालीं. फॅमिलीच्यो केण्ण्यो आसताल्यो, तुमी इतले देवाक वयता, तुमचें कित्याक जायना, तुमची मागणी कित्याक आयकोना, सोच खबर नासलें न्हू. आर्गां दिवन घेवपाचें तें सोच खबर नासलें. आमी धांवता 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 सगळे नायट टिचराक हांगर थंय धांवता देवाच्या उतराक, पूण समजणी ना. 1 Peter 2:24 वाचून दाखयला. स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड जीजस अपॉन लूक 4:18 वाचून दाखयला. अंडरस्टँड ना. कशें मागपाचें, आर्गां दिवन कशें घेवपाचें समजणी. जेन्ना जेसी एलएम येयली तेन्ना कळ्ळें न्हू. ब्रादरीच्या तोंडानसून तें उतर भायर सरलें तेन्ना समजणी येयली. आवय, ह्या उतरान पदवी आसा, ह्या उतरान जीव आसा, ह्या उतर पेखोवणी हाडटा, हे उतर सगळेंच काम करता. आर्गां दिवन आर्गां दिली तेन्ना सगळी समजणी येयली आनी आर्गां दिली तेन्ना कोण येयलें? सारकेंच मागणें देवा कडेन सारकें आर्गांनी मागणें केल्यार देव आयकोता रोखडें म्हणून. तेन्ना स्वत कोण येयलें. आतां कळटा न्हू, मागणें करता तेन्ना आमचें देव आयकोतलो म्हणटा तो पळय. सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. पळय सगल्या काळजान म्हणटा तो. सगल्या काळजान जेन्ना तूं ताका सोदतलय तेन्ना तो तुका मेळटलो म्हणटा. आमी वयतालीं न्हू सोदूंक तेन्ना आमकां स्वत मेवलो न्हू. मागीर तुमकांय तशेंच न्हू, तुमी सोदले आसतल्यात न्हू, सगल्याक सोदून 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 थकले आसतल्यात न्हू. आमकां स्वत मेळोंक ना. थंय सगल्या काळजान जेन्ना तुमी सोदतात तेन्ना तुमकां मेळटलें म्हणटा. आमकां जेन्ना काळजान सगल्याक सोदलें तेन्ना आमकांय मेवलें न्हू. तुमकांय मेळटलो म्हणटा काळजान जेन्ना सगळे सोदता तेन्ना. हांव तुमकां तुमचें दारजोणें परतून दितलो. आनी ज्या ज्या राष्ट्रांनी आनी गांवांनी हांवें तुमकां वाच पुराय तितल्यात वाच. आनी ज्या ज्या राष्ट्रांनी आनी गांवांनी हांवें तुमकां धांवडावन शिंपडायलीं त्या सगल्या राष्ट्रांतलीं आनी गांवांतलीं भायर काडून तुमकां हांव नव्यान एकठांय करतलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. जे देशांतलीं हांवें तुमकां भायर काडून निर्वाशीक केल्लीं त्या देशांत हांव तुमकां परतून हाडटलों. हय, प्रेज गॉड, थँक्यू. पळय ज्या देशान तुमकां भायर काडिल्लें आसा, ज्या देशांतून तुमकां भायर उडयल्लीं आसा, तुमकां त्या देशाक वालोर ना, त्या देशांतली म्हणटा आपूण तुमकां परतून हाडटलो म्हणटा त्या देशान म्हणटा. म्हणजे तुमकां आतां त्या देशान येना न्हू. आपल्या गांवांनी कोणाकूच मान ना न्हू. जेजूकूय मान नासलो न्हू आपल्या गांवांत प्रीच करपाक. तेंच्यान आपल्या गांवांत कित्याक प्रीच करूंक ना, जेजून बेलागिरी करूंक ना? तेंच्या अनभावार्थाक लागून न्हू. तशेंच आमच्या गांवांनी कित्याक आतां आमकां गांवांनी रेस्पेद नासता, दुसऱ्या गांवांनी आमकां आसता न्हू. तसली राष्ट्रां आपूण तुमकां एकठांय करतलो आनी तितून तुमकां धाडटलो आनी तुमकां ते भायर उडयल्या ते गांवांतले तुमकां त्या गांवांत परतून हाडटलो म्हणटा. तुमकां इंसल्ट केलेलो कितें केलेलो त्या गांवांत तुमकां परतून हाडटलो म्हणटा आपूण. केन्ना हाडटलो? जेन्ना आमी विस्वासी रावतलीं देवाच्या उतराक तेन्नाच आमकां तो हाडटलो आमच्या जिवितान. आनी ह्यो सगळ्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडटल्यो. ह्या आमी कितें करूंक जाय? ह्या वर्साच्या वेळार आमी हे जेरेमाया 29 म्हणपाचें आमचे कडेन जण एकल्या कडेन देवाचो बरो फुडार आहा, बरो प्लान आसा. ना आमचे कडेन सगल्यां कडेन
आसा तो आमी प्लान घेवपाचो कसो देवाचें उतर शिकोवन उलोवन आमच्या जिवितान आमी तें काम करपाचें. कितें तरी समजलें? आं कळ्ळें न्हू? कितें तरी तुमकां देवाचें उतर आमी कशें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय आनी कित्याक वरसून आमकां जैत मेळटा देवाचें उतर उलोवन तें आमी पळोवपाचें न्हू. देवाचें उतर आमकां फकत आमकांच न्हू पूण आख्ख्या संवसाराक सुटका दिता. फकत एकूच देवाचें उतर उलयल्यार न्हू. आतां आमी जर हांगा तर उलयलें देवाचें उतर तें कोण कोण सांगता त्या गांवांनी तांकां चेंज जावचें ना उलयल्यार जातलें न्हू. आमी उलोवंक जाय न्हू. आमकां कोणी सांगलां त्या गांवांनी तूं शांती हाडलाय, पीस हाडलाय, बरेंपण हाडलाय, सगळें आमी हें उलोवन आमच्या जोन एकल्याच्या जिवितान घडटा. आनी एक आमकां लूक 4:18-19 आहा न्हू तें एक आमी नव्या वर्साचें एक आमी दोन कोटेशनां घेवपाची आनी जिवोवपाची. लूक 4:18-19 कितें म्हणटा? सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिशेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली आमकां सुटका दिल्या आमकां. हां हय आमकां सुटका दिल्या, निवारला, सगळें केलां न्हू आमकां. आमी जेन्ना उलयता तेन्नाच कितें जातलें आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री दिश्टी पडटल्यो आमच्या जिवितान. आमी उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान मिलाग्री दिश्टी पडटल्यो ना न्हू. आमी आतां आमी नव्या वर्सान भितर सरला. आतां सांगलां न्हू भयणी सकाळी पोरणेचें सगळें गेलें न्हू आमचें. आतां आमी नवीच जाल्या न्हू. आं एक निमाणें वाचया आमी कोटेशन 2 Corinthians 5:17 पळोवया. आमच्यो सगळ्यो आदल्यो सगळ्यो आसा काय आमी आतां नवीच जालेली आसा ते आमचे जोन एकल्याचेर दवरलेले आसा. पळोवया. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पळय जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसता ती एक कोण नवी रचना म्हणटा न्हू. आमी नवीच जालेली आसा जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसता तेन्ना. जेजू आनी आमी आसता तेन्ना आमी कितें जाता? एक जाता आनी आमी नवी रचना जाता. म्हणजे आमकां सगळें आमचें नवेंच जाता. केन्ना? जेन्ना आमी उतर शिकता, उतर आमच्या काळजान नियाळटा तेन्ना आमी कितें जाता? नवीच जाता सगळीं. मागीर आमकां कितें जाता? फुडें वाचया. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. पळय पोरणें सगळें आमचें गेलें म्हणटा. जेन्ना आमी जेजू आनी हांव एक जाता तेन्ना आमचें कितें जाता? सगळें नवें जाता. पोरणें सगळें आमचें वयता. तें कशें वयता तें आमी नोको पूण जेजूक जेन्ना आमी एकवटता तेच्या उतराक जेन्ना आमी खातीर जाता, उतर शिकता, नियाळटा तेन्ना आमी कितें जाता? जेजूच्या उतर आनी जेजू आमी एक जाता. जेजू म्हणजे उतरूच आनी त्या उतराक आमी एक जाता. आनी आमकां कितें केन्ना मागीर कळटा? आमच्यो पोरण्यो वायट संवय आसलेल्यो त्यो केन्ना पळोवन वयता त्यो आमकांच कळना. मागीर आमी म्हणटा न्हू म्हाका ही वायट संवय आसली, ती वायट संवय आसली, केन्ना गेली तीच म्हाकाच खबर ना. तर म्हाकाय न्हू पयलीं भिरांत येताली सारकी. हॉस्पिटलांनी गेली न्हू ते सर पयले म्हणटकू ते रोगांत पयले म्हणटकू न्हू सोमती हांव घुंवयन पडटाली पयलीं. जेजूक मेळच्या पयलीं आनी ते पयले हॉस्पिटलान गेली न्हू आनी वास येयलो न्हू सोमती घुंवयन पडटाली. हांव कितें करताली? खोबरेक बीन गेली न्हू धांवून वयताली न्हू आनी मातशी पेशंटाक पळयताली न्हू आनी भायर येवन बसताली. कित्याक असलें म्हाका सारकें आसलें. आनी हांव जेन्ना कितें केलें? देवाचें उतर शिकोवंक लागली न्हू आनी जेन्ना हॉस्पिटलान गेली न्हू म्हाका त्या वासांचो सरांचो आनी यादूय येवना. म्हाका खबरूच ना म्हाज्यो ह्यो खंय केन्ना गेल्यो त्यो. तशें तुमच्याय जिवितान केन्ना तुमी ते देवाचें उतर शिकतात, देवाचें उतर तुमच्या काळजान बाळगून दवरता तेन्ना तुमकांच कळचें ना तुमच्यो त्यो वायट संवयो केन्ना गेल्यो त्यो आनी तुमी नवीच जाल्यान ती. फुडें वाच पळया. जालें न्हू. पोरणें तें गेलें नवेंच जालें. हें सगळें देवा कडसून 17 परतून वाच म्हणटा. हय हय. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. पळयलां आतां कितें जालें? तुमी सगळीं आतां नवीच जाल्यात न्हू.
ह्या वर्साची सगळी नेवीस जाल्या, पोरणे सगळे गेले. आता नवीच उतरा न्हू, नवीच कोण न्हू, आता सगळे नवी नवीच उतरा. आता तो येयल्यार सुद्दां कितें करतल्या, डावटल्यात न्हू आमी नवी जाल्या जेजूच्या नांवान. आता ताका कांय सोदिकार ना. येयल्यार सुद्दां तुमी कितें म्हणटाले, वसरे आमी जावना जेजू क्रिस्ताची कूड. सयताना तुका कसलोच अधिकार ना आमच्या जिवितार, आमचे फॅमिलीचेर, आमच्या खंयतरूच ना. घोवाच्या बायलेच्या भुरग्याच्या भितर आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमीच घेतली उतरां सगळीं. जाल्यार आमी उलयच ना जाल्यार घेवची ना न्हू. आमकां देवान सगळें उलोवन घेव हांगला न्हू, मोन्यांनी घे हांगला, ओगीच बसली घरा वचोन. जातलें? जेजून कितें केल्लें, जेजून मोन्यांनी केल्लें. आं कितें केल्लें जेजून, उलयलें न्हू. उजवाड घे म्हटलें न्हू, जेजूक जाय ते उलयलें न्हू. तुमी आयकोंक घेव म्हटलें न्हू, जेजून तें उलोवंक ना. पळय आमी कितें उलयता तेच आमी घेता. पयलींच पळय स्टार्टिंगूच संवसार रचलेलो देवान न्हू, तेन्ना कितें केल्लेलें, मोन्यांनी केल्लेलें देवान. हय 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 बोट दाखोवन केला. आं पळय पयलीं कितें आसलें सोमदिरान, पयलीं जेनसिसान आहा न्हू, सोमदिरान सगलो आकार नासली प्रतिमा आसली न्हू. पळयतात न्हू, भोंवतालो, भोंवडार मारनासलो, बोवडारो मारतालो. तहोत आमच्या जिवितान जेजू बोवडारे मारता. तूं कितें उलयताय काय म्हणून, तूं तर उलयच नाय उतर, तूं मोनेच रावलाय जाल्यार काम जातलें ना. पळय तेन्नाय तोहेच आसलो, तेन्नाय देवा कडेन तोहेच आसलें. काळोख आसलो, सगळे दिसताले, पळयतात न्हू, बोवडारे मारतालो पूण उलय नासलो. जेन्ना देवान थंय उलयलें आपणाक जाय तें तेन्नाच थंय सगळें घडलें न्हू. आं पयलीं आकार नासलेली आसली न्हू प्रितीम सगळी, काळोखान सोमदीर बुडलोलो न्हू, थंय कांयच नासलें. पळयतात न्हू, बोवताडे मारतालो, ताका काम दिवंक नासलें. थंय आमच्या जिवितान पळयतात न्हू, बोवताडे मारता, ताका तर आमी काम दिना, तो आमच्या जिवितान काम करतलो ना. तशेंच तेन्ना जर ताका जर देवान तर तेन्ना उलोवंक नासलें जाल्यार प्रितीम थंयच आसतली आसली न्हू. देवान म्हटलें काळोख आहा तें उजवाड जा म्हटलें. आं आपणाक जाय तें उलयलें न्हू, कितें दिसता तें उलोवंक ना तेणी, पूण आपणाक कितें कितें ह्या संवसाराक जाय तें उलयलें न्हू तेणी. तशेंच आमी आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय. आमी कितें करता एकदां दुसरी मागतली आनी म्हाका मेळटलें म्हणिना. तूं प्रे कर गो म्हाज्या पासत म्हणटली न्हू. तुजें तें जेयलें जाल्यार ताका पावतलें काय तुका पावतलें ना न्हू. तुवेंनूच जेवंक जाय न्हू, तें तुज्या पोटाक मेळटलें. तशेंच आमीच आमकां कितें जाय तें आमीच उलोवंक जाय आनी आमीच घेवंक जाय. थंय तेन्ना पळय देवाक सगळें दिश्टी पडटाले, काळोख सगळें, पूण देवान कितें केलें, आपणाक जाय तें उलयलें. तेणी म्हटलें उजवाड जा, थंय उजवाड जालो. काळोख दोशी केलो, काळोख जालो, पूण आपणाक जाय तें उलयलें देवान. तशेंच आमच्या जिवितान आमकांय चॉयस दिलेली आसा. तुमकां कितें जाय तें उलोवया, तुमकां कितें जाय तें उलया. आमी कितें करता केन्ना केन्ना आमी म्हणटा काळोखूच आहा आमच्या जिवितान, आमी उजवाडाक चान्स दिता, उलयता आमी. काळोख ना, काळोख गेलो उजवाड जालो म्हणटा आमी ना. आमी कितें उलयता, आमकां जाय तें उलय सांगता. आमकां आमी कितें करता, आमचे प्रॉब्लमूच चडशे उलयता आमी. म्हाका हें आहा गो, म्हाज्या फॅमिलीन तें आसा, हे प्रॉब्लम उलय सांगला आमकां काय तुका जाय तें उलय सांगला, तुज्या जिवितान कितें ना तें उलय सांगला तुका. थंय देवाकूय समस्या आसली न्हू थंय.
कितें करपाचें कितें ना तें सगळें आसलें थंय. पूण देवान आपणाक जाय थंयसून कळटा आमकां देवान आपणाक जाय तें उलयलें. तशेंच आमकांय जण एकल्याक कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय आनी घेवंक जाय आमच्या जिवितान. आमी हेचेर तेचेर रावंक कळना. आमी आतां शिकल्या, आमी आतां वाडल्या म्हणटकूच आमकां जाय तें उलोवंक जाय आनी आमकां जाय तेंच आमी घेवंक जाय. देवाकूय थंय आसलें न्हू. देवान सगळें रचलें पयलीं देवान आदामाक रचलेलो. कित्याक रचूंक ना आदामाक? कित्याक करूंक ना आदामाक पयलीं रचूंक ना? हय, आदाम मागीर देवा कडेन वयतलो आसलो न्हू. पयलींच केल्लो जाल्यार ताका देवा म्हाका उदक ना, देवा म्हाका आयज च्या करूंक जाय, देवा म्हाका दूद ना, देवा म्हाका खावंक भाजी ना करून धांवून देवाकूय आमच्या सगळ्यांक मनशाची खबर आसा. आमी तशीच न्हू. आमी देवा कडेन धांवतली आसली, देवा म्हाका हें ना तें ना करीत आसता न्हू आमी आजुनूय. पूण देवान थंय दाखयलां आमकां. जेनेसीस वारान आमकां सगळें दाखोवन दवरलां देवान आमकां. तुमकां आपूण सगळें दिलेलें आसा. ना जिवितान म्हणूं नाका आमगेर हें ना, आमगेर तें ना, हें ना म्हणूं नाका. देवान आमकां सगळ्यांक सगळें दिलेलें आसा. आमी कितें करूंक जाय? आर्गां दिवंक जाय आनी आमी घेवंक जाय. थंयच आमी फसता न्हू. आमी म्हणटा कितें ना, देवा आमगेर साकर ना, पालो ना, चाव ना, हें ना. आमी कितें करता? आमी ना म्हणटा आनी आमच्या जिवितान मागीर नाश जाता. आमी कितें आमगेर भरपूर आसा. आमगेर ना सुद्दां जाल्यार आमगेर भरपूर आसा. ताका पळय देवान कितें केलें? सगळें रचलें. तशेंच आमकांय सगळें देवान दिलेलें आसा. पूण आमी आर्गां दिवन घेवंक जाय. आमी देवा म्हाजे कडेन हें ना पूण म्हाका तुवें सगळें दिलेलें आसा. म्हाज्या घरान सगळें बरोन वचता म्हाज्या घरान. अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या घरान जायतें वचतलें आनी कोण ना हाडून तरी आमकां दितलो. आमी ना म्हणटा तेन्ना कितें जातलें? नाश जातलें आमच्या जिवितान. तुमकां हांवें सांगलें आजून टेस्टिमनी पयलीं सांगलेली हांवें ती टेस्टिमनी. ते बायलेक 3,000 जाय आसले न्हय एके बायलेक. तिणें कितें केलें? तिका पास्टरान सांगलें कोणी एकेन, तूं आर्गां दीत राव सांगलें. आर्गां दीत राव, जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता. फिलिपियन 4:19 न्हू. जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी म्हाका पावता. ती जेन्ना ती रात आनी दीस म्हणीत रावली तिका पयशे दिसताले ना. तिका पयशे दिसनासले. 3,000 तिका दिसनासले. पूण ती उतर म्हणीत आसली, जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी म्हाका पावता, जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी म्हाका पावता, जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी म्हाका पावता. म्हणटा तिणें बाजारांतसून नुस्तें हाडलें. नुस्तें कापूंक वच, तेतूंत भितर एक गुळो मेळ्ळो भांगराचो. तेजी किंमत कितली आसली? 3,000. तिका कितें मेळ्ळें? पळय जेजू तूं उलयतना तूं तर वार्तान तर उलोवशीत जाल्यार तुका कोण हाडून तरी पयशे, कोण हाडून तुका रेशन, कोणी तुजे पयशे कितले वर्सांनी घेतलेले ते सुद्दां तुजे हाडून दिता. आमी केन्ना उलयता तेन्नाच आमकां म्हणटा म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता, म्हाजें सगळें रीण म्हाजें फारीक जालां जेजूच्या नांवान म्हणटा तेन्ना कितें जाता? तुजें रीण तुका दिश्टी पडना. तुजें रीण तुका कशें कोबार जाता तें सुद्दां तुका कळना. जेन्ना तूं उलयतायस तेन्नाच तुज्या एकावंटान कशे पयशे येता ते तो देवूच जाणा. देव म्हणटा आपूण तुज्या रिणान केन्नाच रावना म्हणटा न्हू. देव आमच्या रिणान रावता ना न्हू. म्हणून आमी कितें करूंक जाय? 10 वांटो आमचो देवाक दिवंक जावो. काडटा न्हू आमी 10 वांटो सगळीं 10% काडटा, सायडीक दवरता आनी मागीर गरज पडटकू ते मोडटा न्हू. 10 वांटो काडटा देवाचो वांटो आनी मागीर आमकां गरज येयली म्हणटकू आमी मोडटा. हें सारकें ना न्हू. आमी 10 वांटो देव कितें म्हणटा? एकेच कुडी आमकां दिव म्हणटा. मलाकी 3:10 म्हणटा कितें जाणा? 8 म्हणटा तो आमकां 10 वांटो. मलाकी 3:8, 10, 9 कितें म्हणटा? आमकां आपलो म्हणटा 10 वांटो दिया म्हणटा आनी परिक्षा करून पळोवया म्हणटा आपली. एकेच कडे म्हणटा देव आमकां. कित्याक म्हणटा तो? आमी कितें करता? देवाचो वांटो सुद्दां आमी सोडता. देवाचो वांटो आमी देवाक दिवंकूच जाय न्हू.
दिता आमी थोडी दिता, थोडी कितें करता देवाचो वचो सेपरेट काडटा आनी तितलेच घरान मोडटा, सगल्यांक मोडटा न्हू. हे सारकें न्हू. देवाचो वांटो देवाकूच दिवंक जाय. आमी आतां 10% काडले न्हू देवाचो वांटो. देव आमकां रिणान आमच्या रावना. तो आमकां खंयसून तरी कित्यान तरी आमकां तो दिता. की आमकां आमी म्हणटली कितें ना पयशेच म्हणटली. पयशेच न्हू. तूं मोग तर दिवची दुसऱ्यांक तुका मोग मेळटलो. तूं तर तुज्या दाना बाटांचो आनी हेचो बीन हेचो तर धाव तो सुद्दां आमी दिवंक जावो देवाक. आमी शेताचो बिताचो ते सुद्दां देव तुज्या रिणान तुका भरपूर पीक दितलो तो म्हणटा आपूण. तुका रूम सुद्दां नासचें ना म्हणटा दवरूंक सारकें. इतले तो आमकां इतले ब्लेसांवांनी आमकां भरता. केन्ना जेन्ना आमी आमचो धाव वांटो काडून खुशीन देवाक दितली तेन्नाच. पळोवया वाचया आमी 2, 3, 10 मालाकी. आमकां ती संवय ना न्हू. आमकां चडशें कितें जाल्या घेवपाची संवय जाल्या न्हू. दिवपाची संवय ना न्हू आमकां. हां आमकां पयलीं आसली ती न्हू. आमकां दिल्यार आमी दुसऱ्यांक आमकां कमी जातलें अशें दिसता न्हू आमकां. हे म्हाजे कडेन आयज म्हाजे कडेन 100 रुपया आहा. हांव ताका दिवन तें आवय म्हाका कमी जातलें. म्हाका खावपाक जाय जेवपाक जाय हें आमी चिंत्ता न्हू. देव आमकां तें सांगता. देव सांगता तूं दी आनी तूं पळय म्हणटा. आमकां उणें जातलें म्हणटा तो सांगता. म्हज्या घरांत ओरव आसचे खातीर सगलो दावो वांटो कोटये कुडीन राशीक घालात. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात. पळय धाव वांटो म्हणटा तुमी काडून कुशीक दवरा म्हणटा. 10% काडून कुशीक दवरा म्हणटा. एक भाव आसलो न्हू. तो देवा कडेन काम मागतालो. तें काम नासलें. तो काम मागतालो आनी ताका काम 1000चे काम मेवळें. 1000चे काम 100 रुपया काडून कुशीक दवरलें. देवाचो वांटो देवाक दिलो. मागीर ताका 50,000 जाले. 50 न्हू 5000चे मागीर कुशीन दवरूंक पडलें न्हू. मागीर 1,00,000चो काम मेवळें ताका. मागीर कितें जाता काडूंक मातशें दूख जाता न्हू. मागीर काडिना जालो. मागीर कितें जालें काम गेलें परत येयलो 1,000चेर कामाक. पळय देवाचो वांटो आमी देवाक दिवंकूच जाय. जाल्यार देव तो कसो चोरूंक जाय तें देवाक खबर आसा. आमी मागीर म्हणटा न्हू आवय म्हाजे कडेन इतले पयशे आसले कितले नाच जाले कशे नाच जाले कितें नाच जाले. देवाचो वांटो काडिना. देवाचो वांटो जेन्ना आमी कास्तां आनी कुशीन दवरतली देवाचो वांटो तो म्हणटा तुका रूम पासून ना म्हणटा दवरपाक भरपाक म्हणटा. मागीर पळोवया. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो माणसो उगडून सुबाम आशिर्वाद तुमचेर ओतिना जाल्यार पळयात. पळय सुबाम परतून म्हज्या घरान ओरव आसचे खातीर सगलो धावो वांटो कोटये कुडीन राशीक घालात. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. पळय हांगर एकूच म्हणटा तो म्हाजी धाव वांटो कुशीन काडा आनी मागीर म्हाजी परिक्षा करून पळया म्हणटा. म्हणजे आमच्या तो रिणान रावना. तूं कितें करता तेची तूं रिणान रावना. तो तुका डबल टिबल दीत आसा तुका. आमी म्हणूंक खवना आमकां आतां आमी आशेन दिवंक खवना हांव हो धावो वांटो दिता आनी म्हाका परत मेळटलो म्हणून. अशें करून दीत जाल्यार ना. कित्याक तूं खुदशें मनान दिवंक जाय तुज्या मनान. तूं हांव कोणाक गरिबांक दिता तुमी आतां धावो वांटो काडून दवरल्या तुमकां दिसतलें की हांव कोणाक दिवं अशें जाता आमकां न्हू. तेन्ना होली स्पिरिटीक विचरोंक जाय. पळयता तुमी ह्यो म्हाका कोणाक हांव धावो वांटो दिवंक जावो. कोण म्हज्या जिवितान येतलो तो तुका कांयच कळचो ना. कोण तरी तुज्या जिवितान येतलो सांगतलो म्हाका जेवण ना कितें ताका राशन दिवपाचें. थंय आमच्या जिवितान आमी कितें करता तें कोणाक करता देवाक करता न्हू. आमी पळय फुडें कितें म्हणटा तो तुमचे खातीर हांव तोळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना. पळय कितें म्हणटा तुमी जेन्ना शेतां मोट्यान हें घालतले कितें घालतले तेन्ना आपूण तेचो तुमचो नाश करूंक दिवचो ना म्हणटा.
थोडे म्हणटा न्हू आमचे आयज कांयच पीक जावंक कितें जावंक ना आवय तेजें पीक कितें काय बरें जाता कित्याक तो धा वांटो देवाक दिता तो देवाक दिता तेन्ना देव तुजें सगळें पीक आनी सगळें तुजें सांबाळून दवरता आनी तूं म्हणटलें कितें आतां पळय मोग दिता मोग मेळटलो तुका आतां कोणाक तूं फॅमिलीन तूं मोग दिलो तें तुका मोगूच मेळटलो परत न्हू परत तुवें कोणाकूय कितें दान दिलें शेतांतलें कितें पिकता तें काडून दिलें जाल्यार तें तुका उत्पन्नाचो तुजो वाड जातलो आमकां कळना पूण आमकां दिश्टी पडना पूण आमकां सगळें देवान ऑलरेडीच दिलोलें आसा तें पळोवया आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीची फळां पिकाच्या वेळा आदी इबाड जावंक हांव दिवचो ना म्हणटा सोरसोक्तीवोन सर्वेस्पोर कितें म्हणटा तुमच्या पिकांचो म्हणटा तुमचे दाखवेलीच्या मोळ्यांतले म्हणटा तुमचे इबाड जावंक आपूण दिवचो ना म्हणटा कितें जातलें इबाड कसोच जावचो ना आमी एक प्रेयराक वयता न्हू आमकां सॅटर्डेच एक मागणी आसता न्हू आमकां प्रेयराक सॅटर्डे आमकां अल्टरनेट केन्ना आसता तेंगेर वयता न्हू आमगे तेंगेर न्हू पपाय जाल्ल्यो न्हू आनी ती कितें म्हणटाली आनी थंय माकोड खूब सारके माकोड पपाय बीन दवरता तुमी पयल्या न्हू वयले खांचेच मोडटा आनी व्हरता न्हू पपायांचे तिणी कितें केल्लें मागणें केल्लें तिणी खंय आमचे सगळे हेचेर आशिर्वाद आहा देवाचो आनी ते माकोड बिकोड कोणूच खायना म्हणून माकोड येताले पूण तेजे पपायक हात पासून लागना खंय फ्रेस गॉड कित्याक ती तेंच्यांनी कितें केल्लें माकणें देवाचे माकणेन घातलेलें न्हू सगळें आनी आमी तेंगेर प्रेयरीक वयतालीं पूण तेंच्यो एकूय पपाय खावंक ना कांयच खावंक ना माकोड येता वयता म्हणल्यार कांयच करूंक ना खंय कित्याक देवाच्या उतरान उलयता तेंच आमी घेता न्हू तेंच्या म्हटला न्हू तुमच्या मोळ्यांतलो दाखवेलीचो हे बीन कांयच आपूण नाश करूंक दिवचो ना म्हणटा न्हू म्हणटा सोरशक्तीवन सर्वेस्वर हें केन्ना जाता जेन्ना तुमी उलयतल्यात आनी तुमी धांवबाटो काडून देवाक दितल्यात तेन्ना तुमच्या जिवितांत सगळ्यो ह्यो मिलाग्री घडटल्यो आनी तुमकां दिश्टी पडचें ना पूण तुमच्या जिवितांत ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा आमी कितें म्हणटा केन्ना केन्ना दिल्यार म्हाका कमी जातलें म्हणटा न्हू कमी जातलें म्हणटा न्हू आपणा कितें आसा जाल्यार म्हाका कमी दिल्यार ताका दिल्यार म्हाका कमी जातलें हांव कितें जेयतलीं ताका दिल्यार म्हाजें इल्लें म्हणिना म्हणटा न्हू आतां आमी सगळीं नवी मनशां जालेलीं आसा आनी आमी सगळें आतां तें सोडून दिलेलें आमी सगळीं दिवपी जालेलीं आसा घेवपी जालेलीं ना न्हू आतां नव्या वर्सान सगळें आमी दिवपी न्हू हां सगळें आमी दिवपी न्हू कित्याक मागल्यार आमी दिवपी न्हू हां दिवपी म्हटल्यार राग येयल्यार आमी कितें वयतलीं मोगूच दितलीं न्हू राग बीन आतां नव्या वर्सान गेलो आतां मोगूच न्हू फॅमिलीनी मोगूच न्हू आतां आं सगल्यांनी आमी मोग दितलीं जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय देवाचें उतरून रावूंक जाय न्हू रिगोवन रावल्यारूच आमकां जाता न्हू तें आं सगळीं रिगोवन रावतलीं देवाच्या उतरान कितें तरी शिकल्यात न्हू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया थँक्यू जिजस आमी एक म्हणया एक सॉरी सोराचो आत्मो म्हणया एक लास्ट आमी सॉरी सगळीं म्हणया न्हू हात दवरया सगळीं तकलेचेर आनी म्हणया न्हू आमचें सगळें कितें आसलेलें न्हू सगळें दुयेंस पिडा सगळे फॅमिलीन कितें दुयेंस पिडा आसलेली घोवाचे बायलेची भुरग्यांचेर सगळ्यांचें आमी कोणाक कितें आसा कोण हॉस्पिटलान आसा तेंचे सगळ्यांचेर आमी हो सॉरी सोराचो आत्मो घेवया आनी तेंचो सगळ्यांचो ह्या नव्या वर्सा नाश जाल्लो आसा दुयेंसाचो म्हणून आमी आर्गां दिवया आनी म्हणया सॉरी सोराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली दुयेंसांतलो नाश केला सरेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली दुयेंसांतली श्रापांतली सोडयल्या सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली दुयेंसांतली श्रापांतली म्हाका सोडयल्या
सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिशेक केला, आपल्या मोगान भरला आनी सगल्या वायटांतली, दुयेंसांतली, श्रापांतली सोडयल्या. सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिशेक केला, आपल्या मोगान भरला आनी सगल्या वायटांतली, दुयेंसांतली, श्रापांतली सोडयल्या. थँक्यू जिजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हे मागण्या पासून तुका आर्गायता. तुवें आमकां आयज कितें तरी बरें तें शिकयलां आनी तांकां कशें उलोवंक जाय आनी वर्सां आमी सगळे आदले सगळे सोडून दिलां आनी आमी नवींच मनशां जाल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय सोम्या हांगर हें वॉल दिलेल्या भावा पासत तुका आर्गायता. ताका ऑलरेडी तुवें पवित्रात्म्यान बोल्ला आनी ताका सगळें तूं शिकयता म्हण ताका सगळें नाश केल्या तेजे दुयेंसांतलो म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय सोम्या हे हांगासरी वावरतल्या सगळ्या भाव भयणांक तूं मोगानूच भरलाय आनी मोगानूच तांकां काम करूंक तूं आदार बळ दिला म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय आमचे सगळ्या ग्रुपा पासत तुवें जे उसामय जाल्यार तांकांय तुवें शांतीचो आत्मो दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय सोम्या आमचे सगळे मिनिस्ट्रीक वावर करता त्या भाव भयणां पासत आमकां नॉर्थ सावथ इस्ट सगळो आदार येता. त्या भावा पासतूय तुमकां आमकां भाव भयणां पासतूय तुका आर्गायता. तांकां आदार येत आसा तांकां आनीक भरपूर मापांनी तूं भरलेलो आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. सोम्या हे सगल्या भाव भयणांक हांगा काम करतल्याकूय तुवें मोगान भरलाय आनी तांकां आशिर्वाद दिलाय तुजे भितरूच परगटूंक म्हणून तुका आमी आर्गायता. मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां.